संतोषन उल्हासन गीता गायन तुझे सशी पावल्या अर्घा पाठो कायल्या बली भेटो जमल्या तुझे विंसोमिया रीते हे जीने ना जीवन तुझे विने दी कुरपे देने ना आमकावूने लाभय सर्गी जीने लाभय सर्गी जीने संतोषन उल्हासन गीता गाया तुझे सशी पावल्या अर्घा पाठो कायल्या बली भेटो जमल्या. ह्या मिसाच्या बलिदाना वेळार आमी मागया अर्घा होगळाप दितात. केविन क्रिस्टोफर रेंजाल, जॉयल अरान्ना पालाडका, पास्कल डिसोजा किन्नीकोळी, थॉमस मतायास आनी कुटुंब निड्डोळी आनी तशेंच प्रत्येक त्या समा बसत मीस पेटयता. कॅथरीन फर्नांडीस सोमेश्वर रोसाचें आनी काजाराचें कार्य हें बऱ्या तरान जावं. तशेंच त्या वादीन चार्ली पिंटोच्या आत्म्या बसत मीस पेटयता. प्रिसिल्ला पिंटो किन्नीकोळी. बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवी आमच्या पुनर्जिवान जेजू क्रिस्ताची कृपा, देवाचो मोग तशेंच पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सोबे आसो. तुमचे सोबे आसो. हो मोगाच्या न्हू तुमकां हर एकल्यांक पुनर्जिवंत जेजूचे परबेचे शुभाशय हांव पाठयतां. चमी जेजू पुनर्जिवन जालो तर आमी पुनर्जिवंतपणाचें फेस्त आचरशिता आनी हें फेस्त आमी 8 दीस आचरशिता. पास्कांच्या फेस्ताच्या आयतारा तावन येवच्या आयतारा दैवीक काकूच्या आयतार हे 8 दीस आमी पुनर्जिवंतपणाचे फेस्त आचरशिता. मात न्ही आमी क्रिस्तांव जावन आसतना आमी नियाळ करता आमी पुनर्जिवंत परजा आनी हालेलुया जावन आसा आमचो उद्गार. हालेलुया म्हणजे देवाक जावं अर्घां होगळापाचो सॅक्रिफीस आनी बलिदान. देवाक आमी अर्घां आनी होगळाप दिता कित्याक आमच्या पातकी जिवितांतावन पुनर्जिवंतपणाच्या जिविताक देवान आमकां उतरयशें केलां आनी ही उतरवणी आमच्या जिवितांत निरंतरी जावन आसा. आमी आमच्या जिविताच्या शेवटाक पावता पर्यंत ह्या संवसारांतले उतरून त्या पुनर्जिवंतपणान सर्गीच्या जिविताक सासणाच्या जिविताक पावता पर्यंत आमची उतरवणी निरंतर जायची आनी ही उतरवणी निरंतर जायची जाल्यार आमच्या जिवितांत निरंतरी आमी मोन बदली जाय, जिणी बदली जाय, पुनर्जिवंत जेजून आमकां चलोवन व्हरी जाय. तर आज ह्या पवित्र स्थळाक सांजूता देवाच्या पुण्य क्षेत्रांत ही कृपा आमी मागून घेवया. आमच्या जिवितांत आमी निरंतरी पुनर्जिवन जेजू क्रिस्त थंय चड आनी चड पवित्र जावच्याक, चड आनी चड भाग्यवंत जावच्याक, चड आनी चड एकामेकाच्या सेवेंत आमची हर एकल्यांची कुटुंबां पवित्र भाग्यवंत करूंक हर प्रयत्न करच्याक. देवस आमचेर समेस्त तांचेर आशिर्वाद घालून दी आनी ह्या पवित्र जाग्यार आयिल्ल्या वेळार सांजोद था देवाच्या मजतीन आमच्या सर त्या सवांनी देव पावंदी म्हणून ह्या मिसाच्या बलिदाना वेळार आमी भोवभक्तीपणी मागया. ह्या मिसाचें बलिदान पवित्रपणी आनी भाग्यवंतपणी भेटोवच्याक एक घडीभर आमी दोळे धांपया. आमच्या अंतस्करणाचेर आमी दीस घालया. पुनर्जिवंत जेजूचें फेस्त आमी आचरशिल्लें तरी आमच्या जिवितांत आमी पुनर्जिवन जायनातल्या बसप आनी की आमच्या जिविताच्या काळोखांत अंधकारांत सस्पल्ल्या बसप, वायट संवयो सोडूंक आनी की आमी आळसाय केल्ल्या बसप. देवाकडचें बक्षाने मागया आनी सांगात आमी म्हणया, हांव पातकी सरपदेदार देवा आनी तुमकां भवा भयणीनो म्हजो गुन्यांव उसारून सांगता, मनांत चिंतून तोंडान सारून
वायटात हारून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यान हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो व्हड अपराध. ह्या पासत बेगीन सदां संवकार करी सगळ्या देवदूतांनी भोगतां आनी तुमकां भावा भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनंती करात म्हूण प्रार्थून मागतां. सर्वपुदेदार देव बाप आमची काकूत करूं आनी आमची पातकां भोगसून आमकां सासणाच्या जिविताक फावो. सौम्य काकुकर, सौम्य काकुकर, Krista kakuker, Krista kakuker, Sumya kakuker, Sumya kakuker. Mahima, 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 Mahima Deva, Usagi Anishati, Tata Ishta Sosari, Servespora Deva, Sergintaraya, Serpodveda Deva Bapa, Ami Tuka Namaskar Karta. आम्ही तुका दिन वाचता तुझ्या तर वैभवापासून आम्ही तुका वाकरता. सोमिया जेजू ख्रिस्ता बापाच्या एकल्या स्फुटा सोमिया देवा देवाचे शेळे तू संसाराचे पाप करता आमची काकूत कर. तू बापाच्या उजव्या बसा आमचे मागणे मानून घे. तुझ्या पवित्र सांगती देवा बापाचे महिमे जेजू Krista. Ye close to Povi, ye close to Ishu, ye close to Parameshwar. प्रार्थोया. सर्गीच्या भोमोगाळ बापा हे पास्क परबेंत आमच्या अस्कत गायक तुवें आमकां घटायेचें वखद दिलाय आनी आत्मीक बांदपासांतली आमकां सुटोवन तुजे कुशाल भरीत स्वतंत्र भुरगीं केल्याय. तर आमकां तुज्या सर्गीच्या देण्यांनी अदीक भर आनी जो संतो संवसारांत तुवें आमकां फावो केलाय तो सरकार संपूर्णेन भोगोवंक आमकां पावय. आमच्या सुम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं जो खरो देव तुजे सवे पवित्र आत्मेच्या एकपणान जियेता आनी रासवड चलयता सासणाच्या सासना. धर्मदूताचे कृत्य पुस्तकांतले वसा. पेंतेकोस्ताच्या दिसा पेद्रून जुवांक लागी म्हळे तुमी कुर्सार मारलेल्या त्याच जेजूक देवान सोमी आनी क्रिस्त केलो म्हण इस्रायेलाचे सगळे घराणे दुबावावीन जाणा जावं. ही उतरां आयकतच तांची काळजां शिनलेले बरी जाले. आनी पेद्रू लागीं आनी हेर धर्मदूता लागीं ताणें अशें विचारले भावानो तर आमी कितें करीजे. तोवळ पेद्रून तांकां जाप दिले पाताक रडा आनी जिनी बदला आनी तुमचे मदलो हरेकलो आपल्या पातकाचे बक्षणे जोडच्याक जेजू क्रिस्ताचे नांवे पवित्रस्थान घेव. तोळ तुमकां पवित्र आत्मेचे देणे मेळटले कित्याक तुमकांच म्हूण ही बसवणी केल्या तुमकां आनी तुमच्या भुरग्यांक आनी पयस आसलेल्या सुमेसांक म्हूण ती केल्या. जाका सरेस्वर आमचो देव आपोवणे दिता त्या हरेकल्याक म्हूण ती केल्या.
या आनी हेर सबारूत आनी पेद्रून तांकां रुजवात दिवंक पळयले आनी हे नश्टे संतती तावन तुमकांच बचाव करा म्हणून तांकां उलो दिलो. उपरांत ताचे उतार मांडून घेतलेल्यांक पोयस्तान दिले. सुमार 3000 जण त्या दिसा तांच्या मेळांत दाखल जाले. देवाचे उतार हे. देवाचे उडपकार. पृथ्वी सगळी सर्वेस्पराचे विश्वासी जतनेन भरल्या. पृथ्वी सगळी सर्वेस्पराचे विश्वासी जतनेन भरल्या. सर्वेस्पराचे उतर खरेंच बरें. सगळी ताची कर्तुवां विश्वासीपणाची. न्याय नितीसो सर्वेस्पर मोग करता. ताच्या विश्वासी मोगा संसार सगळो भरला. सर्वेस्पराचे विश्वासी जतनेन भरला. सर्वेस्पर जाल्यार आपली भयभक्त आसलेलेचे आपल्या विश्वासी मोगाचे बरोसलेल्यांचे जतनेन धर घालता. तोच तांकां मरणांतली निवारता. दुकोळाच्या काळार तांचो जीव वाटयता. सगळी सर्वेस्पराचे विश्वासी जतनेन भरल्या. पृथ्वी सगळी सर्वेस्पराचे विश्वासी जतनेन भरल्या. हालेलुया 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 हालेलुया. दिसवो आयसो सर्वेस्परान केल्लो संतोष उल्हास तर आमी भोगया. हालेलुया 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 हालेलुया. सर्वेस्पर तुमचे सोवे आसो. तुमचे सोवे सांजवां प्रमाणे समया जेजू क्रिस्ताची शुभ वार्ता. महिमा तुका येसुया. हेणें मोरी फोंडा भायर रावन रडतली. रडत तिणें बागवून फोंडा भितर तीण पळयतना धोवे न्हेसलेले दोग देवदूत जेजूची कूड दवरलेल्या सुवातेर एकलो माथ्या लागीं आनी एकलो पांयां कडेन बसून आसलेले तिणें देखले. ते तिका म्हणाले, बाये तूं रडताय कित्याक? तिणें जाप दिली, कित्याक म्हळ्यार म्हज्या सोम्याक तांणी काडून व्हेला. ताका तांणी खंय दवरला म्हणून आमी नेणा. इतलें म्हणून ती फाटीं उद्द आसतना जेजू थंय उबो आसलेलो तिका दिसलो, पूण तो जेजू म्हणून तिका कळ्ळें ना. बाये तूं कित्याक रडताय, कोणाक सोदताय म्हणून जेजून तिका विचारलें. तो म्हाली म्हण लेकून ती ताचे लागीं म्हणाली, सायबा तुवें ताका काडून व्हेलाय जाल्यार ताका खंय दवरलाय म्हूण सांग, हांव ताका व्हरून वेतां. तितल्यार जेजू तिका मोरये म्हणालो. ती ताचे थंय घुंवन म्हणाली, रब्बोनी. जुदेवांच्या भाशेन तशें म्हळ्यार मेस्त्री म्हूण अर्थ. जेजू तिका सांगी लागलो, म्हाका तूं धर्न रावा नाका. हांव येदोळ बापा सरशीं सोडोन वसोंक ना, पूण तूं तुज्या भावा सरशीं वचून म्हज्या बापा लागीं आनी तुमच्या बापा लागीं, म्हज्या देवा लागीं आनी तुमच्या देवा लागीं हांव सोडोन वेतां म्हणून तांकां सांग. मागदेलाचे मोरयेन वचून आपणे सोम्याक देखला आनी ताणें आपणाक अशें अशें सांगलां म्हणून शिसांक कळयलें.
देवाचे उतर हे वाकली तुका क्रिस्ता म्हज्या उपरांत तुमी म्हणा आब्बा बापा आबा बाबा तूं म्हजो मोग करताय तुज्या पुता जेजू क्रिस्त थंय तुझ्या पुता जेजू क्रिस्त तुजो मोग तुवें आमकां दाखयलाय तुवें आमकां दाखयलाय समिया जेजून आमी जेजून आमच्या पातकाची शिक्षा आमच्या पत्कांची शिक्षा पुरसार ताणें भोगल्या सुदाने भोगल्या ताच्या पुनर्जिवांतपणांत पुन्हा जिवंतपणांत आमकां ताणें आमकां ताणें तुजें तें राजी केल्यांत तें राजे केल्यांत आमच्या पातकाचें बक्षणें दिलां आमच्या पत्कांचें बक्षण आमकां सर्ग उक्तो गेला आमकां सरगुतो ताच्या पुनर्जिवांतपणांत पुन्हा जिवंतपणांत आमी भागीदारां जावन आसा भागीदारां जावन आसा सस्नीक जिवीत सस्ती जिवीत आमकां लाभता आमकां लाभता बापा तुज्या मुखामळाच्या परजळ्यांत तुज्या मुखामळाच्या परजळांत आमी सस्नाक जियेतल्या सस्ना जियेतल्या हो बरवसो हो बरोसो आमकां आसा आमकां आसा अर्गां बापा अर्गां बापा होगळाप जेजू होगळाप जेजू जय जय पवित्र जय आत्म्या जय प्रयत्न भोव मोगाचे न्हू एकलो तरणाटो आसलो तो कन्वर्ट तर जाला म्हणून पेपराचेर थंय हांगासर खबर प्रगट जाली आनी देखून जायते पत्रकार ताच्या घरा गेले ताका मेळ्ळे ताका विचारूंक सुरू केलें पैकी तूं कन्वर्ट तर जाला की पैकी तूं एका धर्मांतल्यान आनी एका धर्माक गेलाय की ताणें जाप दिली हांव कन्वर्ट तर जावना म्हजो धर्म हांवें बदलूं ना तूं क्रिस्तांव जालाय की म्हण विचारल्यार ताणें म्हळें हांव कांय क्रिस्तांव जावना सबार थरांनी तांणी ताका सवाल केल्यार ताची हरी एक जबाब ना तर अकरेक तांणी एक सवाल केलें तांचे पैकी एकल्या बुदोन मनशान तूं समिया जेजू क्रिस्ताक वळखताय की हें उतर ताका एकाच परा उलयशें केलें आनी तो म्हणालो हांव समिया जेजू क्रिस्ताक भयंकर वळखता मात न्ही तो म्हजे थंय तो जिवंत आसा म्हज्या सांगाता तो आसा आनी ताजो हांव विशेश रितीन अनुभव करना आसा समिया जेजू क्रिस्ताक वळखुच्या पयलें हांव एक बेबदो जावन आसलो हांव एक पिसो जावन आसलो हांव एक मानसीक पिडेस्त जावन आसलो हांव कोंब्या कांठा वेतालो हांव जुगारीक वेतालो हांव पयशे विबाड करतालो आनी मुंदरसून तो म्हणा लागलो हांव तरणाटपणार एक भग्न प्रेमी म्हणजे हांवें तरणाट्या प्रायर एकल्याचो मोग केलो आनी म्हज्या लागीं आसले पयशे आनी सगळे ताका दिले जायते वस्तू काणयोन दिले आनी ताचे खातीर हांव जोड दितलो कित्याक ताणें म्हज्या लागीं काज जाता म्हण म्हाका बसयलें पूण उपरांत म्हाका विस्वासघात करन दुसऱ्या सांगाता काजर जावन तें थरथत गेलें तेन्ना हांव आनीकी चड निराश देदेस्पर जालो हांव माडाक सोडून नाल्ल काण म्हजो दिसपडटो ग्रास सोडटालो रिक्षा सोडून हांव म्हजो दिसपडटो ग्रास सोडनासलो पूण तेन्ना म्हाका त्या चेडवान विस्वासघात केलो ताज्या उपरांत हांव मानसीक जालो हांव पिडेस्त जालो आनी म्हजी पिडा गूण करच्या खातीर म्हजी मानसीक पिडा गूण करच्या खातीर सबार जाणांनी सबार जाग्यार व्हेलें म्हाका वय थोड्यांनी माट मंत्र काडच्या जाग्यार पितेसपणाच्या जायत्या जाग्यार व्हरलें म्हाका थंयसर जायतो पयसो विबाड जालो शिवाय म्हाका कांयच बरेंपण लाभलें ना हांव चिंतिनातल्या बरी हांव एका क्रिस्तांव स्त्रियेक एका रेतेरीच्या जाग्यार म्हणून हांव रिक्षार गेल्लो पावूंक थंयसर तिका पावूंक जाल्या उपरांत हांवूय भायर उबो रावलो थंयसर कन्नाडा रेतेर जातली त्या कन्नाडा रेतेर वेळार म्हाका चड आनी चड समियाचो जेजूचो ताळो आयकलो ये म्हजे सरशी तूं कश्टताय तूं वजान वयताय आनी हांव तुका विशय दिता हांव तुका शांती दिता समाधान दिता म्हणून हांवें थंयसर रेतेर आयकलें वय कोणाकी कळीत ना हांव रेतेर आयकत आसतना म्हाका जेजूस म्हज्या मुखार उबो रावन म्हजे कडेन उलयता म्हण म्हाका बगलें ताणें म्हाका गूण केलें ताणें म्हाका बरें केलें म्हजी मानसीक पिडा गेली आतां म्हाका मानसीक पिडेच्या वखदांची गरज ना म्हज्या स्वराची ओडणी गेली म्हाका जुगारेची पयशांनी गेलची ओडणी गेली निरासपण देदेस्परपणाची ओडणी गेली पयलीं हांव निराश जावन देदेस्पर जावन जीव घात करीचें म्हण हांव चिंतलो आज हांव एक नवो व्यक्ती समी जेजू क्रिस्त खरोच पुनर्जिवान जाला आनी तो जियेता आनी हांवें ताचें दर्शन पळयलां म्हज्या जिवितांत तो जिवन आसा देखून आज समिया जेजू क्रिस्तांतय हांव एक नवी जिणी जिवन आसा प्रेज द लॉर्ड हालेलुया ताळयो पेटोवन मोगाच्या देवाक आमी अर्घ आनी होगळाप दिया व्यक्ती आज एक नवें जिवीत तो जिवन आसा आमी जर तर क्रिस्तांव जावन आसा आमचें आपोवणें मोगाच्यान आमी जाणा जायचें आमी पुनर्जिवंत परसा आनी हालेलुया जावन आसा आमचो उद्गार आमी पुनर्जिवंत
परजा पुनर्जिवंत व्यक्ती आनी हालेलुया जावन आसा आमचो उद्गार. पुनर्जिवंत जेजूचो अनुभव सुरविल्ल्या क्रिस्तांवांक जालो आनी पयलो तो अनुभव जालो मरी मागदलेना. वय फोंड तो रितो जालो. समिया जेजूक त्या फोंडांत दवरून मोरी माय आनी त्यो स्त्रियो आरिमात्याचो जुजे आनी निकोदेम घरा गेल्ली. पूण जेन्ना जेजू पुनर्जिवन जालो ताचो पयलो अनुभव जालो मागदलाच्या मरयेक. कित्याक समिया जेजू थंय तिजो मोग वर्तो जावन आसलो. देखून हर एक दिसा ती फोंडा लागीं वचोन जेजूच्या त्या निर्जीव कुडीक सुगंध द्रव्याचो लेप काण सुगंध द्रव्यां ती पुसून ती त्या कुडीची जतन घेवंक ती आशेता. समियाचो वर्तो मोग तिका आसलो. देखून ती समियाक तान येयली. समी जेजू कुर्सार मरता आसतना मारता ती बोब म्हाका थान लागल्या. समिया जेजूक लागलेली थान कसल्याच पिवानाची न्ही, बगा ताका लागलेली तान मनशांच्या आत्म्याची. आनी जो कोण देवाच्या तानेन भरता ताका मात्र देवाचो अनुभव जाता. मागदलाच्या मरये थंय आसली ती तान समिया जेजू थंय. देखून ती सकाळीं वेग्गी उठोन ती वेता फोंडासरची हेर स्त्रियां सांगता. थंयसर मागदलाच्या मरयेक पुनर्जिवन जेजूचें पयलें दर्शन जाता आनी तिचें जिवीत बदलता. आनी आमी जाणा उपरांत जेजूचे आपोस्तल जेन्ना जेजू कुर्सायलें थंयसर केवल उबो रावलो कुर्सामळी मरये माया सांगता आनी हेर स्त्रियां सांगता जुवांव जेजूच्या मोगाचो आपोस्तल मात्र उरलेले सगळे भियान धांवून गेल्ले. पूण जेन्ना पुनर्जिवन जेजूचें दर्शन जालें सगळे आपोस्तल सयत बदलले, परिवर्तन जालें. आनी आयच्या पयल्या वाचपांत आमी बरें चित दिवन आयकत आसतना आमकां कळटा थंयसर 120 जण भावार्थी आपोस्तलां सांगता आनी विशेश जावन मरये मायेच्या मुखेलपणाकार वयल्या माळयेर थंयसर मागणें करनासतना तांकां थंयसर पेंतेकोस्ताच्या दिसा पुनर्जिवन जेजूचो अनुभव जाता. आनी पुनर्जिवन जेजूचो अनुभव जाल्लोच पेद्रू धैर्यान आनी बळान भरोन सक्कट लोकांक थंयसर भायर एकठांय जाल्लो लगभग 3000 लोक. कित्याक तो दीस जावन आसलो पेंतेकोस्ताचो दीस, लुवणेच्या फेस्ताचो दीस जेरुसलेमांत. 400 लोक जेरुसलेमाक आयिल्लो आनी थंयसर लोक देवाळाक आयिल्लो जेरुसलेमाच्या. पूण त्या दिसा पेंतेकोस्ताचो अनुभव जेरुसलेमाच्या देवाळान जायचे आसलो. पेंतेकोस्ताचो अनुभव म्हणजे पोरण्या तेस्तामेंतांत जेन्ना मोइशे त्या होरेब पर्वताचेर चडटा, सर्वेस्पोर देवाचें दर्शन ताका जाता आनी सर्वेस्पोर देव ताका 10 उपादेश 2 फातरांच्या फळयांचेर दिता. त्या वेळार थंयसर भुंयकांपणी आनी व्हड आवाज जाल्लो जावन आसा. सरकारांतल्यान उजो देवान आयिल्लो जावन आसा. आनी त्या गुड्याच्या सकला इस्रायल परजा राखोन आसली मोइशेक तांणी त्या भुंयकांपणेचो अनुभव केल्लो, त्या उज्याचो अनुभव केलो. हर एका वर्सा पेंतेकोस्ताच्या फेस्ता वेळार 400 लोक येवन जेरुसलेमांत एकठांय जातलो आनी देवाळांत तसलोच अनुभव कसो ते निरीक्षा करनासले. पूण तांकां जेन्ना थंयसर देवाळा भितर तसली निरीक्षा करनासतना वेन दे वर एक्सपेक्टींग सच ए अर्थक्वेक एंड द डिवायन फायर कमिंग फ्रॉम हेवन, तांकां थंयसर वयल्या माळयेचेर भुंयकांपणी जाल्या तसलो आवाज आनी थंयसर उजो सर्गितांव देवनायचो तें तांणी अनुभव केलें, तें पळयलें. देखून ते थंयसर धांवले आनी पेद्रू आतां पवित्र आत्म्यान भरोन भायर येवन त्या लोकां लागीं उलोवंक सुरू करता. आनी तांचे कडेन उलयता आसतना धैर्यान तो म्हणटा तुमी जिविताच्या दाताराक पराधीन केलो, तुमी जिविताच्या दाताराक पराधीन केलो आनी ताका कुर्सार खिळायलो. तो जावन आसलो देवान धडलेलो तुमचो सोडवणदार, देवान धडलेलो तुमकां पातकांतलो सोडोवन देवा बापा लागीं राजी कर, सर्ग उक्त कर, सासणीक जिवीत दिवचो. ताका तुमी कुर्सायलो तरी 3ऱ्या दिसा देवान ताका जिवंत उठयला आनी ताचो अनुभव आमी करना सावन अशें सांगता आसतना तांच्या सगळ्यांची काळजां सिंदरल्या बरी जाली. तांच्या काळजांत पातकांची दूख तांकां आयली आनी तांणी विचारलें आमी कितें करीत जाय. तांणी सिमांव पेद्रून तांकां स्पश्टरान सांगलें पातक रडा आनी जिणी बदला आनी शुभ वर्तमान तुमी सत माना आनी हाचो गुर्त जावन समिया जेजूच्या नांवी तुमी पवित्र स्नान घेया आनी तेन्ना तुमकां पवित्र आत्म्याचो अभिशेक जातलो. प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया. पातक रडा आनी जिणी बदला. सिमांव पेद्रून वापरलेलो शब्द
पयलें जुवांव बौतिस्तान वापरलेलो जावन आसा सोमिया जेजुनी परगट जिनियंत वापरलेलो शब्द जावन आसा तो शब्द जावन आसा मेटानोया. मेटानोया म्हणजे मन बदला, काळीज बदला, तुमचो मनोभाव बदला. इंग्लिशांत येता आसतना इंग्लिशांत तो भाशांतर जाता आसतना मेटानोया म्हणलो शब्द रिपेंटन्स जावन थंयसर भाशांतर जाला. पूण कोंकणीक येता आसतना थंयसर 4 शब्द आमकां वाचूंक मेळटा. पातक, रडा, जिणी बदला. न्ही जावन एकच शब्द जायचे आसलो मन बदला. म्हणजे आमी संवसाराक पाडकन सोमिया थंय एकवटची, आमचें चिंतपूस बदलचें, आमची दिश्ट सरकार कसोवची. ह्या विशयांत कोलोसेकारांक बरयल्ल्या पत्रांत सांत पावल आमकां म्हणटा 3ऱ्या अवसरांत पयल्या वडीत क्रिस्त सांगता जर तुमी जिवन जाल्यार तर सर्गींच्यो वस्तू तुमी अत्रेगा. थंय क्रिस्त देवाच्या उजव्याक बसून आसा. संवसारी वस्तू गामान दिनासतना सर्गींच्या वस्तूंक चड मन दिया, कित्याक तुमी मेल्यात, तुमची जिणी क्रिस्त समेत देवा थंय लिपोवन आसा. आमचें जिवीत जावन आसलेलो क्रिस्त प्रत्यक्ष जाता त्या वेळार तुमी ताच्या सांगता महिमेन प्रत्यक्ष जातल्यात. प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया. पण जिवंतपणाचो अनुभव जावचें म्हळ्यार आमची दिश्ट आमी सरकार कसोवची. आनी एक दीस आमी थंयसर सरकार मरे मागीर सांगता सांता भक्तान सांगता आन बडव्यां सांगता देवा बापाच्या मुखामळाच्या परजळान आमी सासणीक संतोश अनुभव करचे. हो जायजे आमच्या जिविताचो ध्येय. तर आमी पुनर्जिवंतपणाचो अनुभव आमी जोडया. पुनर्जिवंतपणाचो अनुभव कसो जोडचो? सुरविल्ल्या क्रिस्तांव थंय जाल्ले तो ते पुनर्जिवंतपणाचो अनुभव विविध रितीन आमी आतां नियाळ करया. पयलें मागदलाचे मरी थंयसर फोंडासरशी वेता आसतना तिजी निरीक्षा कितें जावन आसली, थंयसर फोंडाच्या दाराचेर व्हडली सयत एक शिळा आसलेली. देखून ती शिळा लोळोवंक म्हाका कोण म्हणी जायचे. आनी भितर गेल्यार फोंडांत थंयसर समिया जेसूचे निर्जीव कूड आसतले. पूण थंयसर वेता आसतना तिजी निरीक्षा संपूर्ण तरान ती जारी जावना. दुसरीच हर एक्सपेक्टेशन्स वेर टर्न अपसायड डावन. थंयसर वेता आसतना फोंड रितो आसा, ताज्या मुखार आसली शिळा बगलेक अटल्या आनी भितर वता आसतना थंयसर निर्जीव कूड ना. जर तर कोरिंथकारां बरयल्लें पयलें पत्र आमी काडटा 2रा अवसर 9वी वड 1 Corinthians chapter 2 verse 9. सांत पावल आमकां म्हणटा जें कितें तुमी तुमच्या दोळ्यांनी पळोवंक ना, जें कितें तुमच्या कानांनी आयकोंक ना, जें कितें तुमच्या काळजांत येदोळ पर्यंत रिकोंक ना, तसले वर्त्यो संगती देवाचो मोग करतल्यांक सरकार देवान तयार करून दवरल्यात. प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया. मोगाच्यान देवा लागीं आमी मागता आसतना आमी चिंतल्याचे की कितल्या की वर्त्या दरान मोगाच्यान देव आमकां दिता. आमच्या निरीक्षेच्या की देव कितल्या की वर्त जावन आसा. म्हाका उडासता थोड्या म्हयन्या पयलें भुरग्यांची देण्यानांतली घोव बायलां परतून परतून फोन करून मागोवंक उलो दिताली. तांकां 2-3 फावटी गर्भपातलो मिसकॅरेज जालें. तांकां भुरग्यांची जायती आशा आसली. 10-12 वर्सां जाल्लीं तांकां काजर जावन. आतां आनी मुखार भुरग्यांचें देणें जाता की ना म्हणल्यार वरी डाक्टरांनी तांकां बेस्टायिल्लें जावन आसा. आनी तीं फोन करतात, रडतात आनी देवान तांचेर आशिर्वाद घालो. आनी तीं म्हणटात कोविडाचें लॉकडावन एका तरान आशिर्वाद फादर. कोवीड पिडा आयिल्ली आशिर्वाद. आनी त्या वेळार हांवें विचारलें कशें कोवीड पिडा आयिल्ल्या वरवीं लॉकडावन आयिल्ल्या वरवीं तुमकां आशिर्वाद जालें गे म्हणल्यार ती म्हणाली पयलें फादर आमी चड मिसा वचनातल्या चड पवित्र पुस्तक वाचिनातल्या आतां तरी केदाळे आमी सकाळीं उठून आराधनांत वांटो घेता. दैवीक लोरेच्या त्या मिसाच्या बलिदानांत वांटो घेता. चड आनी चड त्या दिव्य वाणींत येवच्या त्या रेतीरेंत वांटो घेता. देवाचें उतर आमी आयकता आनी आयकताना आमकां चड आनी चड दैवीक अनुभव जाला, देवाचो अनुभव जाला आमकां. आनी चड आनी चड पवित्र पुस्तक वाचता आसतना आमच्या आध्यात्मीक वाडावळ आयल्या. आमी जियोवची रीत, आमी चिंतची रीत, आमी भोगची रीत, आमी कुटुंबां जिवीत जियोवची रीत बदलल्या. मात न्ही देवान आमचेर आशिर्वाद घालो. ती पतीण गर्भेस्थीण जाली आनी उपरांत डाक्टर लागीं वता आसतना डाक्टरान परिक्षा कर म्हळें तुका जवळी आसात म्हूण. भुरग्यांच्या देणेनांतल्यान जवळी भुरगीं म्हणटा ना कितलोसो संतोश. आनी 6 म्हयन्याचे ते गर्भेस्थीणी आस्पत्रेक गेल्ल्या वेळार डाक्टरांनी म्हळें ती भुरग्यांची वाडवळ सारकी ना, आमी आतां परतून अबॉर्शन करीत जाय म्हूण. आनी त्या वेळार ती केदाळे पवित्र पुस्तक वाचतलीं देखून डाक्टरान सांगल्यार अबॉर्शन करी जाय म्हळ्यार ती शिदा घरा आयलीं आनी तांणी पवित्र पुस्तक वाचलो. त्या दिसांनी केदाळे ती वाचतलीं कीर्तन 9:1 साम 91 पयली आनी दुसरी वड. जो कोण महोन्नत देवाच्या आश्रया खाला रावता
आनी सर पदवेदार देवाच्या सावळेन जियेता तो सर्वेस्पराक म्हणटा तुंच म्हजो आसरो तुंच म्हजें कोटें तुजेर दवरता म्हजो बरवसो आनी तोच तुका राखतलो मरणांतीक पिडेंतलो तुजेर आयिल्ल्या हर एका खरगांतलो आनी देवाचेर ती पातयेली विस्वास दवरली तांणी मागण्यांत उसरावली परतून एका म्हयन्या उपरांत डाक्टर लागीं वता आसतना डाक्टरांनी म्हळें तुमची भुरगीं गर्भांत आसलीं दोगूय ते गर्भ भुरगीं ट्विन्स भोव आपुरबायेन वाडोवन आसा ताळयो पेटोवन देवा गर्गा आनी होगळा दिया प्रेज द लॉर्ड हालेलुया ह्या दिसांनी मोगाचें न्हू ती बाळान सय जाल्या पूण भुरगीं इल्लीं प्रिमेच्युअर एका म्हयन्या पयलेंच बाळान जाल्यान देखून ती NICUंत आसात पूण भुरगीं भोव आपुरबायेन बऱ्या भलायकेंत आसात आवयकी बरी भलायकी आसा बापायकी बरी भलायकी आसा देखून परतून ताळयो पेटोवन आमी देवा गर्गा आनी होगळा दिया मोगाचें न्हू आमी जेन्ना देवाचेर फाती आनी विस्वास आमी दवरता आमच्या जिवितांत पुनर्जिवंतपणाचो अनुभव जावचो म्हळ्यार आमी चिंतल्याचे की वर्तताना देवाचें आशिर्वाद ह्या दिसांनी देगीचे दीस येता आसतना जायते जाणांचे बांयत उदक ना बोरवेल कोंडूंक आशे येतात या बांय कोंडूंक आशे येतात सबार जाणांनी दिल्ली साक जावन आसा देवाचेर पातयेवन देवाचेर विस्वास दवर आमी बांय कोट्टा आसतना आमी चिंतल्या की पयलेंच बांयत उदक वयरच मेळ्ळां जर वयरच मेळ्ळा बोरवेल कोंडटा आसतना केवळ 2 इंच उदक मेळटा म्हणलें पूण देवान 4.5 इंच उदक फाव केला मोगाचें न्हू देवाक आसा जाल्लें कितें ना देव आमकां दिता आसतना बरोवन ममतोच्या मापान तो दिता आनी समी जेजो म्हणटा जुवांच्या वांजेलान धव्या वस्त्रान धव्या बडीर हांव आयलां तुमच्या जिवितांत तुमकां जिवीत मेळो म्हणून आशिर्वादां मेळो म्हणून बेसांवां मेळोन म्हणून बरोवन ममतोच्या मापान तें मेळो दुसरें आमी संगत पुनर्जिवंतपणांत आमी गमन दिता मागदलाच्या मरी थंयसर गेल्ली जेजू लागीं गेल्ली त्या निर्जीव कुडीक सुगंध द्रव्यांचो लेप काडो आनी समी जेजू मागदलाच्या मरयेकच झाडटा वच म्हज्या भावांक सांग हांव ताच्यागी पयलें गलिलियाक वेतालो थंयसर हांव तुमकां मेळटलो मागदलाची मरी चिंतली आपूण एक पातकी म्हणून समिया जेजून तिजे थंय आसल्या 7 देंवसरां धांवडोवन तिका ताणें पवित्र केल्लें भाग्यवंत केल्लें तिजी जिणी बदलिल्ली पूण तिणें चिंतूना आपूण एक सुवार्ता परगडणार जातली ती पुनर्जिवन जेजूची पयली सुवार्ता परगडणार जातली म्हण तिणें जिवितांत सयत चिंतूंक ना पूण तिच्या जिवितांत ती सेवा करून तें वर्तें भाग देवान तिका फोव केलें आमी जर तर देवान आमकां केल्लें बरेंपण आमी हेरांक परगट करून सुरू केल्यार मोगाचें न्हू त्या दळा आमी खरेपणी पुनर्जिवंत परजा जावन आसा आमी ह्या संवसारांतले जायत्यो खबरो आमी एकामेकाक सांगता जायत्या जाणांची पातकां आमी एकामेकाक सांगता संवसारांत कितें घडटा जावं करो रशिया युक्रेना मदें झूज तें कित्याक घडटा ह्या भारत देशाची राजकीय परिस्थिती ह्या संवसारांत आनी मुखार कितें जावचें आसा म्हणून कोण कितें सांगता हें सगळें आमी उलोवन आसता पूण मोगाचें न्हू देवान आमच्या जिवितांत कितें बरेंपण केलां खंयच्या रितीन हांव पुनर्जिवन जालां नवो व्यक्ती जालां आनी कशें आमी नवें जिवीत समयात थंय जियेवयेत हें मोगाचें न्हू आमी परगट केल्ल्या वेळार आमी सेवेचे जाता तिसरी संगत आमी थंयसर पळयता मोगाचें न्हू कोणाक पुनर्जिवन जेजूचो अनुभव जालो तांचें व्यक्तित्व बदल्लें देर आयडेंटिटी वॉज ट्रान्सफॉर्मड मागदलाची मरी पयलें केवल एक बॉक्साल्ली पातकीण जावन आसली ती एक पातकी स्त्री आसली पूण ती तिचें बॉक्साणें जोडलें समिया जेजूचो पाटलाव करनासली पूण आतां ती जाण आसली ती समिया जेजूच्या भोव मोगाची शिस पाटलावदार आनी पयली सुवार्ता परगटणार सगळ्या शिसांक सुवार्ता परगट केल्ली पयली व्यक्ती जावन आसा तिका सर शिसां मदें जेजूच्या पाटलावदारा मदें वर्तो मान आनी गौरव मेळ्ळो पेद्रू पयलें चिंतलो हांव एक पातकी हांवें समयाक सयत कुरीस वोवन वचनाका कुर्सार मारूंक मुखार वचनाका म्हूण हांवें ताका आडयल्लें देखून हांव एक पातकी सुमी जेजू कुर्साक मारूंक व्हरता आसतना हांव ताका वळखच ना म्हणून 3 फावटी हांव सांगलो हांव पातकी देखून हांव समयाच्या हजारपणांत रावंक अयोग्य म्हूण ताणें चिंतलें पण आतां जेन्ना पेंतेकोस्ताच्या दिसा पवित्र आत्म्याचो अभिशेक जालो पुनर्जिवंतपणाचो अनुभव जालो ताणें सांगूंक सुरू केलें थैरान 3000 लोकांक आनी उपरांत आनीक कितलेशा हजारो लाखां लोकां मुखार ताणें सुवार्ता परगट केली ताचें व्यक्तित्वच बदल्लें पयलें तोमास म्हळ्यार एक दुबावी जावन आसलो पुनर्जिवन जेजूचो अनुभव जाल्लोच तो खरो भावार्थी गूण भावार्थ जालो त्या इस्रायलांतान भारत देशाक सयत पैंडकर येवन हांगासर एक मार्तीर मेलो ताचें व्यक्तित्वच बदल्लें म्हाका आनी तुका पुनर्जिवन जेजूचो अनुभव जावचो म्हळ्यार म्हजें तुजें जिवितांत पुनर्जिवंतपण आमी अनुभव करचें आमचें व्यक्तित्वच बदलचें आनी अकरेचें जावन आसा आमचें मनोभाव बदलचो आमची चिंची रीत आमी जियोवची रीतच बदलची मागदलाची मरी फोंडा लागीं गेली रडोवन थंयसर ती गेली दुखेस जावन ती गेली आनी ती रडोवंकूच आशिवनासली कित्याक समी जेजू कुर्सार मेला
पूण थंयतावन फाटी येता आसतना ती संतोशान आनंदान फाटी आयली. तिजें दूख सगळें ती विसराली. ती जाणा जाली स्वामी जेजू कुर्सार मेला म्हज्या पातकांच्या भक्षणा खातीर, म्हाका आनी मुखार पातकांची शिक्षा म्हणली ना. रोमाकारां बरयलें पत्र 8वा वर्सर पयली वळ. जो कोण क्रिस्त जेजूच्या एकवटान जियेता ताका गुन्यांवकार ह्या पातकी म्हणलें तिरपस ना. कोलोसेकारां बरयलें पत्र 2रा वर्सर 14वी वळ म्हणटा, स्वामी जेजू क्रिस्तान आम्हा समेस्तांची पातकां आनी पातकाची शिक्षा कुर्सा किळावन नाश केली, मात न्ही आमच्या विरोध असले आमच्या पातकांचे लेखपत्र ताणें पुसून काडलें, आळसून काडलें. देखून आमकां आमच्या पातकांची शिक्षा ना, आमकां आमच्या पातकाचो शिराप ना, आमकां खर्ग ना, आमकां आसा सासणीक सर्ग. प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया. देखून मोगाच्यान ह्या आठवड्याच्या दिसांनी पास्काच्या आठवड्या आमी म्हणटा, कित्याक पास्काच्या आयतारांत त्या दैवीक आयतार त्या परबे पर्यंत 8 दीस पास्कांचे फेस्त आमी आचरसून आसता. देखून हर एक आमेसाच्या बलिदाना वेळार आमी महिमा गायता. आमच्या जिवितांत खरेपणी पुनर्जिवन जेजूचो अनुभव आमकां जावन दी. स्वामी जेजू क्रिस्ताचो हाजरपण म्हज्या काळजांत तुज्या काळजांत कुटुंबा जिवितांत सदांच अनुभव करा आनी पुनर्जिवन जेजू क्रिस्ताची कृपा तुमच्या जिवितांत हर एका तरान तुमकां बदलोवंक नवें जिवीत जियोंक तुमकां फावो करून दी. बापाचे, पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवी आमेन. Jevundo somia geva काळजामची मोना संगी मागतावा मी तुझी भुरगी. घेवुंडो सोम्या घेवा तुझे सक्ती तुझे संगी. आज भेटयता काणीक पोवी गोवावुंडो वायनाची का चिनी आमची करून पोवी जावूज वाड आमचो सोम्या काणी घेवणी. घेवुंडो सोम्या घेवा काळजामची मोना संगी मागतावा मी तुझी भुरगी. घेवुंडो सोम्या घेवा. भावा भयणीनो, आमी बेठोनचे मिसाचें बलिदान आमच्या जिविताच्या समर्पणा सवें आमी करच्या दान धर्मा सवें सर पोद्योदार देव बापाक मानता तसलें जावं दी म्हण मागात. तुमच्या दानांतलें बलिदान आपल्या मनाक आनी महिमेक आमच्या नक्या पयसुबेच्या आदाराक सर्वेस्वर मानून घे. सर्वेस्परा आमच्या बापा, तुज्या कुटुंबाचें बलिदान कणवळें तूं मानून घे. तुवें आमकां फावो केल्याय ते तेणी आमी विपडिना जावच्याक आनी सर्गींचें सूख आमी जोडूंक पावच्याक तूं आमकां राख आनी सांबाळ. हे आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी. आमेन. सर्वेस्पर तुमचे सवें आसो. तुमचे सवें आसो. आमची काळजां उभारुया. आमी ती सर्वेस्पराते उबारता. सर्वेस्पोराक आमच्या देवा धिनवासुया. वय अशें आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा, सर्पदेदारांनी सासणाच्या देवा, आमी तुका वखाणूंक फावो हो कायदो नितीसो आनी आमच्या फायद्यासो. पूण अदीक करून ह्या उत्तम काळार तुज्या महिमेची किर्ती आनी वाखाणणी वर्त्या दाबाजान आमी करची. कित्याक जेजू जालो आमची पास्काची बली, आमचे खातीर तो आपलें अर्पण करीत तसा
तोच आमचो शाराती जावन तुजे मुखार सदांच आमची राखण करता. एकदां बली जावन मारलेलो तो आनीक मराना, पूण सासनाक आसा जिवो. देखून पास्काच्या संतोशाच्या नादार उल्हासता सगळो संवसार आनी सर्गी सळ दळबा निरंतरी गायता तुजे मुखार. Povit, 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 दळबारांचो सर्वे सोडून सर्गाणी संसार भरला तुझ्या वैभवा. उसगी तुका जय, उसगी तुका जय, उसगी तुका जय, उसगी तुका जय. सर्वे पोराचे नामी येता तुका जय, उसगी तुका जय, उसगी तुका जय, उसगी तुका जय, उसगी तुका जय. बापा, तूं भोव वर्तो आनी सगळ्यो तुज्या कडण्यो जाणवयाच्यो आनी प्रिती मोगाच्यो म्हण आमी तुका वाखणटा. देखून बापा, सासणीक खाराराची खुणा म्हण जेजून दवरला तो वर्तो संस्कार आमी आतां संभ्रमच्याक तुजो तो पवित्र आत्मो ही देणी पवित्र करूं म्हण आनी अशें ती आमकां आमच्या समिया जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत जावची कर म्हण आमी तुज्या लागीं परातून मागता. संवसारांत आसलेल्या आपल्याचो समिया जेजून सदांच मोग केलो, पूण पवित्र बापा, तुवें ताका महिमेवंत करची वेळ घडी लागीं पावतस. ताणें आपलो मीठ मेर नासलेलो मोग दाखयलो. ते जेवणार आसतना ताणें उंडो घेतलो, तुका दिन वासून ताणें तो मोडलो. तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हळें, हो तुमी समेस्त घेयात आनी खायात, ही म्हजी कूड तुमचे पासत समर्पूंची. म्हज्या समिया, म्हज्या देवा. तेच परी जेवण जातच ताणें आपल्या भोव पवित्र हातांनी काल्स घेतली. सर्गींचे बापा, तुवें ताणें तुका नव्यान दिन वाचलो, ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळें, तुमी समेस्त घेयात आनी हांतलें पियेयात, ही म्हज्या रक्ताची काल्स. नव्या आनी सासणीक खाराराचें हें रगत पातकांच्या बक्षाणें मेळच्या तुमचे पासत आनी समेस्त मनशां पासत तें वारवतलें, हे म्हज्या उगडासाक करात. म्हज्या समिया, म्हज्या देवा. भावार्थसो घोट परगटुया. जेजू मेलो, जेजू जिवंत जाला, जेजू नव्यान येतलो. मोगाळ बापा, आमच्या सोडवण्याचो उगडास आमी समरमता. जेजू मेलो, मेल्ल्या मदें देवलो, पुनर्जिवन जालो आनी तुज्या उजव्या हाताक सडला म्हणून आमी परगटता. तो वैभवान परतून येतलो म्हणून ताची वाट पळोवन तुका मानता आनी अख्ख्या संवसाराक सोडवण दिता तें बलिदान, ताची कूड आनी रगत आमी तुका समर्पिता. बापा, तुवेंच तुज्या पवी सभेक दिल्ले बलयेचेर तुजी नदर घाल आनी ह्या एकाच उंड्यांत आनी कालसींत वांटो घेतल्या आमा समेस्तां पवित्र आत्म्या वरवीं एकेच कुडींत मायपासा आनी एकठांय आनी तुज्या महिमेच्या मानाक जेजू सभें एक जिवी बली आमी जावंक निर्मी. बापा, आजांचे खातीर आमी ही भेटवणी करता, त्या समेस्तांची तूं काकूत कर. भोव करून तुज्या साकरा फ्रांसीस आमच्या भाग्यवंत बापाची, पिटर पावल आमच्या गवळी बापाची, पवित्र सभेच्या समेस्त गवळ्या आनी सगळ्या मणियारांची, तशेंच ही भेटवणी करतल्या आमा समेस्तांची तुज्या भुरग्यांची तूं काकूत कर. शेकीं क्रिस्ताच्या शांतीन मरोन गेल्यान त्या आमच्या भावा भयणीची तूं काकूत कर. आमच्या कुटुंबांत सरलेल्या मालगाड्यांचो आमी उडास करया. बापा, तांचो भावार तूं एकलोच वळखताय, त्या सगळ्या मेल्ल्यांक तुज्या सुखाच्या राजांत घे. दयाळ बापा, अवंकार मरिये देवाचें माये सांगता, भगवंत जुजे तिजो निश्कळवंत पती आनी तुज्या धर्मता आनी भक्तां बराबर सांत ज्योता देव
हाचे बराबर आम्हा समेस्तां तुज्या भुरग्यांक सर्गींचें सूख जोडूंक फावो कर. तुज्या राज्यांत पातकाच्या आनी मरणाच्या कुसलेपणांतले सुटलेले सगळे तुज्या रचने बराबर आमी तुका वाखाणूंक फावो. त्याच क्रिस्त आमच्या समया वरवीं ताजे उद्देशीं सगळ्यो बऱ्यो वस्तू तूं ह्या संवसाराक वांटून दिताय. त्यास जेजू वरवीं त्यास जेजू सांगाता त्यास जेजू थंय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सरपदवेदार बापा सर्वंदन आनी वैभव तुका सासनाच्या सासना. आमेन. देवाचे राज आमच्या मदें येवं दी. आमी हर एकली पुनर्जिवंत जिणी जिवंक आमकां पुनर्जिवंत जेजूची कृपा मेळोवन दी म्हणून भक्तीपणी आमी मागया. आमच्या बापा सर्गींच्या तुजें नांव पवित्र जावं. तुजें राज आमकां येवं. तुजी खुशी सरकार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपडतो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचे सुकलेल्यांक बक्षितांव तशें आमचीं पातकां बगोस आनी आमकां ताळणेन पडोवन दिवं नाका पूण वायटांतलें आमकां निवार. सर्वेस्परा वायटा विघ्नांतले सदांच आमकां निवार. आमच्या जिवितांत आमकां सबस्तकाय दी. सर्गींचें भाग आनी आमच्या सोडोंदरा जेजू क्रिस्ताचें येणें बरवो शानात्रेक तेनाक आमकां तुजे उदार काकुतीन सरपातकांतलें सुटय आनी सर्व आकांतांतलें वाटय. समया जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मतान शांती समाधान दिवन एकवटान सांबाळलें. आमच्या पातकांचेर न्ही पूण तुज्या पवित्र सभेच्या भावार्थाचे दीस घाल आनी आमकां आमच्या वैयक्तीक जिवितांत कुटुंबांत आनी समाजेन शांती समाधानेन आनी एकवटान जिवोवंक फावो कर. जो जियेता आनी रासवड चलयताय ससनाच्या ससनाक आमच्या पुनर्जिवन जेजू क्रिस्ताची शांती आनी समाधान सदां काल तुमचे सवे आसो. माय म्हाका असो करता शांती समाधान वांटून घेवया. शांती तुमकां समाधान तुमकां पीस बी. देवाचे शेळये संसाराचे पाप करतले आमची काकुट कर. देवाचे शेळये संसाराचे पाप करतले आमची काकुट कर. देवाचे शेळये संसाराचे पाप करतले आमकां शांती दी. हो आमचो समी जेजू क्रिस्त खुर्सात आनी ताची कूड मोडल्या ताच्या रगतान वरयलां आमकां पुनर्जिवंतपणांत भागीदार करच्या. ह्या ताच्या दैवीक जेवणाक आपण मेळलेली आमी सर्व सुभागी. क्रिस्ताची कूड आनी रगत ससनाच्या जिवितां आमकां सांबाळूं. आमेन. सोम्या तुका सेवकत रेखा येण्यात तुझ्या हांव राखून रावता. स्वागत तुका आवाज दिता जिवीत मुझे समर्पिता. जीवो बुंडो तू जीवित दिवसा जिवितांचे तू नंदन करसो. ससनी सुका वरून पावसो ससनी सुका पावसो. सोम्या तुका सेवकत रेखा येण्यात तुझ्या हांव राखून रावता. स्वागत तुका आवाज दिता जिवीत मुझे समर्पिता. सोम्या सदा तू आमकां पोसा. नितळ उदकां तू दादोस करता. पांचव्या सोरोवाक भरून पायता जिणी सुफळ करता. सोम्या तुका सेवकत रेखा येण्यात तुझ्या
हांव राखून रावता स्वागत तुका आवाज दिता जिवीत म्हजें समर्पिता उंड्या रुपा तुका मी सेवता तुजे सारकें जावंका आशेता निरंतरी तुजी सेवा करता तुजी सेवा करता दोळे धांप्या आनी काळजांत आयिल्ल्या जेजूचो आमी अनुभव करया ते जेजू लागीं आमी उलोवया समया जेजू जेजू तूं भोव पयस सक्रामेंतांत खरोच हजर आसाय म्हूण हांव सत मानता तुका म्हज्या काळजांत हांव स्वागत करता म्हज्या काळजांत तूं सदांच राव तुज्या पुनर्जिवांतपणांत म्हाका भागीदार कर हांवें पुनर्जिवंत जिवीत जियेशें कर म्हज्या पातकाक हांवें मोराशें कर पवित्रपणाक हांवें नव्यान जियेशें कर तुज्या मोगान म्हाका भर म्हजें कुटुंबांत जिवीत आमोरीस लेतिशिया कुटुंब करूंक हांवें प्रयत्न करीशें कर म्हज्या कुटुंबांत मोग आनी संतोश भरोन उमाळाशें कर हांवें सकाळां बगसून सकाळां लागीं राजी जावन भोव भक्तीपणाची आनी मागण्याची जिणी जिवंक म्हाका फावो कर म्हज्या जिविताच्या हर एका संगतींनी म्हाका तूं जैतेवंत कर म्हज्या व्यापार वहिवाटांत म्हज्या शेता भाटांच्या कामांत आनी हांवें करच्या वावरांत वा हांवें शिकच्या शिकपांत थोडा सुटसुडायेन आनी व्हडा उमेदीन पुनर्जिवन जेजू तुज्या कृपेन हांवें जियेशें कर अर्गां तुका जेजू खोगळाप तुका जेजू छय छय तुका जेजू हालेलुया होसान्ना हालेलुया प्रार्थोया सर पदवेदारा देवा आमच्या भोव मोगाळ बापा पवी स्नानांत एका मोलीक देणें तुवें आमकां फावो केलें तुजींच भुरगीं आमकां करून तुजो माया मोग आमकां साकोंक दिलोय तर आतां आमचीं काळजां सरकार तुजें सूख भोगूंक ही तयार कर हे आमी मागता तुज्या पुता जेजूचें नांवी आमेन सर्वेस्पर तुमचे सवे आसो आनी सर पदवेदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मा तुमचेर आपलो आशिर्वाद घालूं वचून यात क्रिस्ताच्या शांतीन तुमकां धाडटा हालेलुया हालेलुया देवाचे व्हड उपकार हालेलुया हालेलुया सांत जूद तादेव पोणतळाक तुमकां समेस्तांक स्वागत थोडीं जाणां पयले फावटी हांगासर येतात तुमचे पैकी कोण न्ही पयले फावटी हांगासर आयल्यात गे हात वयर करियेत कोणी येवनात सगळीं आळे एकलो आयला भोव आळे थंय फाटल्यान दोगां तेका आयल्यान ताळयो भेटोवन तांकां स्वागत करया पयले फावटी आयला हय हर एका मंगळारा तुमी हांगासर येवयेत नव्यान आसा देखून हेरांक येत आसतना तुमी आपण हाडा मंगळारा सकाळीं 8:15 वरांचेर मीस नव्यान आनी सक्रामेंताचें आराधन आसतलें उपरांत 10:30 वरांचेर मीस नव्यान आनी सक्रामेंताचें आराधन आसा उपरांत आयिल्ल्या सर यात्रिकांक जेवण आसा 12:30 वरांचेर आजय आसा येवच्या मंगळारा नव्यानाच्या वेळार पिडेस्तां बसत विशेष करून आमी मागणें करतले स्टॉलाक भेट दियात आनी थंयसर आत्मीक आनी भक्तीचे वस्तू घेवयेत CD बायबल डायरी 2022 तशेंच गरजे पडच्यो बूक स्टॉलांत आसात डिवायन मेडिसीन हांगासर तुमकां लाभता गांठी दुखीक गॅस्ट्रीक भुरग्यां पिडेक संबंदी वखदां ऑफिसांत तुमकां मेळटात
ती घेवन तुमी तांचो फायदो जोडयेत. मिसांची त्या सवा ऑफिसान दियात. आनी तशेंच तुमकां कावन्सलिंग जायचें जाल्यार म्हणजे स्पिरिच्युअल कावन्सलिंग तुमकां पाद्रापांक मेळोन तुमी मार्गदर्शन घेवंक आशेचो जाल्यार तुमकां तसोय अवकाश हांगासर आसा. पुणशताच्या अभिवृद्धी खातीर तुमच्या मोगाचें दान आमी स्विकार करता. ऑफिसान दिवन तुमी रशीद घेवयेत. मंगळाराच्या जेवणाक स्पॉन्सर वा प्रायोजक रावंक तुमकां आमी आपोवणें दिता. सगळे स्पॉन्सर तुमकां जायना जाल्यार तुमी खुशेचें दान तुमी दिवचें तें दान आमी संतोशान स्विकार करता. तुमी दिल्ल्या दाना वरवीं दनपारांचें जेवण तयार करूंक आमकां साध्य जाता. तुमच्या घरांनी जल्मा दीस जुबलेव कुमगारां तसलीं बरीं कार्यां आसतना ह्या पुणतळाचो उगडास करा. त्या लेखारी तुमी जेवणाक आदार दिया. सर भक्तिकां तुमचे पासत मागतलीं. आज जेवणाचें स्पॉन्सर केलां जॉयल आरान्ना पलाडका तशेंच मॅक्सीम आनी लाविटा डिसोजा किरें तांकां आमी आभारी जावन आसा. तांच्या त्या सांगा खातीर आमी मागता. जेवण तयार केल्लें मदर तेरेसा वाड्याकारांनी तांकांय आमी आभारी जावन आसा. तांच्या त्या सांगा खातीर आमी मागया. आतां आमी सांत देवाच्या नव्यानाचें मागणें करतले. पात्रून सांजुता देवा आमचे पासत विनाती कर. पात्रून सांगता देवा आमचे पासत विनाती कर. पात्रून सांगता देवा आमचे पासत विनाती कर. बापाचे पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावी आमेन. पान नंबर 12. भावा बहिणीनो, सर्गींचो आमचो मोगाळ बाप आमचे मागणें आयकता. भाग्यवंत ज्यूद थादेव सर्गा राज्यांत जेजूच्या जिवंतपणाच्या महिमेंत आसून आमच्या पासत विनाती करता. सांत ज्यूद थादेव आनी हेर सांत भक्त प्रत्येक जावन मोरी आमची सर्गींची माय हांचे मजतीन जेजू आमच्या एकमात्र मध्यस्थ मारिफात आमी सांगाता मागया. समिया जेजू क्रिस्ता तूं आमचो मध्यस्थ आनी देवाच्या घराण्याचो व्हड भाव तुका आमी हे मागणें भेटयता. तुका आनी धर्मदूत ज्योता देवाक आसलेल्या प्रत्येक इश्टागतीचो आमी उगडास करता. देवाच्या मोवाळ मोगार आमी आमचें मागणें मेळयता. हे जेजू मनशाच्या कुटुंबांत तुवें दाखोवच्या अपरिमीत मोगा खातीर आमी तुका दिनवासता. तुज्या कुर्साच्या मरणाक आमचें मागणें आमी लागशिल्ल्यान मेळयता. ह्या बलिदाना वरवीं देवा बापाक निरंतरी होपलाप लाभता. मेस्त मनीस देवाक मानवता. जेजू आमच्या भवार्था उदेशी तूं आतां खरोच आमचे मदें आसाय म्हूण आमी सतमनता. तुज्या पवित्र आत्म्या वरवीं आमचे थंय देवाचो आनी पेल्याचो खरो मोग वाडय. आतां आमी भाग्यवंत ज्योता देवाच्या विनवणेन तुजे मारिफात उबारचो गरजो आनी अत्रेक तुज्या दैवी कुशेपरपणे तूं जारी करतलोय म्हणून आमी बरवसता. येजूच्या पवित्र आनी उदार काळजा सर आमची पातयेणी आमी तुजे थंय दवरता. तुका जावं महिमा मान आनी होगळा सदां सर्वता आमेन. सांत ज्योता देवाक मागणें ह्या संवसारी जेजूचो सैरो आनी धर्मदूत जावन आसलेल्या भाग्यवंत ज्योता देवा ह्या आमच्या मागण्या तूं आमचे सवे मेळ. जेजू सडवणदाराचो मोवाळ मोग तूं जाणा जाल्लोय. ताच्या सडवणीची सुवार्ता तुवें पयस आसलेल्या लोकांक गजयली. क्रिस्ताच्या आनी मनशाकुळाच्या मोगान भरोवन तुवें रक्तसाक्षीच्या मरणाद्वारी सर्ग आपणायलोय. आनी अशें ह्या संवसारी जेजू लागीं तुका आसलेलो इश्टागतीचो बांद तुवें स्थिर केलोय. बारीक कश्ट अडचणींनी सांबोडन निराशेच्या परिस्थितींत आशिल्ल्यांचो तूं खेरीत शारती जावन आसाय. तुज्या मजतीचेर बरवसून ही म्हजी गरजाण हांव तुज्या पुण्यक्षेत्रा पातयेणेन आयल्या. म्हाका जेन्ना आतां विविध त्या वाचून सांगता तुमकां पुरो जाता जाल्यार इल्लो वेळ बसयेत. उपरांत आमी नव्याची मागणें मुदर्शितल्या. बरी भलायकी फावो जावंक 30 जाणांनी त्या सांग गेल्या हांगासर. हट आनी राग पयस जावंक त्या जाणांनी. दोळ्यांची दिश्ट पाटी मेळोवंक दोगांनी.
रीण फारीक करूंक कुरपां मेळोवंक 7 जाणांनी, बऱ्या सांबाळाचें काम फावो जावंक 18 जाणांनी, प्रत्येक त्या पासत 35 जाणांनी, दुश्ट शक्तीच्या पिडेन तें राखून व्हरूंक एकल्यान, बऱ्या कुटुंबाची सैरीक फावो जावंक 8 जाणांनी. देखून आमी सांगाता मेळोन आमची मागणी सांज जुता देवा मरिफात देवा मुखार दवरया आनी गावया. आधार तूं आमकां सोमिया. आधार आमकां तूं सोमिया जिणे, आधार आमकां तूं सोमिया. संकट सांगाता म्हणा. आधार आमकां तूं सोमिया जिणे, आधार आमकां तूं सोमिया. भुरग्यांचें बें पयस जावंक दोगांनी, चिंतल्लें काम बेगीन सोंपोवंक पावोंक दोगांनी, कॅन्सर पिडा संपूर्ण गूण जावंक 8 जाणांनी, कामाची भद्रती मेळच्या खातीर तेगांनी, आमाल पिवणे तावन सुटका मेळोवंक तेगांनी, युत्रसंत आसले फायब्रॉयड्स नपयस जावंक एकल्यान, युरीन इन्फेक्शन गूण जावंक दोगांनी, ब्लड प्रेशर शुगर कोलेस्ट्रॉल नॉर्मल जावंक 8 जाणांनी, भुरग्यांचें देणें फावो जावंक 7 जाणांनी, शिरांची पिडा गूण जावंक 4 जाणांनी, जागो बऱ्या तरान मलाक विकून वचोवंक दोगांनी. आधार आमकां तूं सोमिया जिणे, आधार आमकां तूं सोमिया, आधार आमकां तूं सोमिया जिणे, आधार आमकां तूं सोमिया. हार्टांत असले ब्लॉक्स नपयस जावंक, PCOD प्रॉब्लेम गूण जावंक, कोर्ट केसींत बेगीनच इत्यर्थ जावंक, दिल्ले पयशे वेळार पाटी मेळोवंक दोगांनी, आनी तशेंच बिझनेसांत जायतो लाभ जावंक आनी इन्वेस्ट केल्ले पयशां प्रकार तातूंत वाडवळ जावंक, एलर्जी पिडा गूण जावंक तेगांनी, पायल्स पिडा गूण जावंक एकल्यान, राती बरी न्हीद पडोवंक एकल्यान, तशेंच मानसीक पिडेंतली सुटका मेळच्या खातीर जीवघात करूंक आशा आसल्यान, तशेंच IELTS एग्जाम तशेंच OET एग्जामांत पास जावंक, परगांव वचोंक पासपोर्ट विजा आनी इतर डॉक्युमेंट्स दाखले आनी साहित्य तयार करूंक आसात, ते सगळे तयारे वेळार जावन परगांव वचोंक साध्य जावचे खातीर एक 12 जाणांनी ह्या सर त्या पासत आमी मागया. आधार आमकां तूं सोमिया जिणे, आधार आमकां तूं सोमिया, आधार आमकां तूं सोमिया जिणे, आधार आमकां तूं सोमिया. परतून आमी दिमी घालया आनी सर आमच्या गरजो काळजांत तावन आमी देवा मुखार दवरया आनी नव्यानाची मागणी मुद्दरशया. म्हज्या मोतीर काळोख हाडन, म्हजो भावार दंडळो हांव पेसाडच्या, म्हज्या आत्म्याच्या वैरींक तूं तुज्या आमस्तलीक पदवेन पयस धांवडाय. ह्या वर्त्या सांता म्हज्या काळजाच्या गुंडायेत हांव तुका उलो मारतां. आशा सांडलेल्यांक बरवसो दिवचें, खेरीत देणें तुका देवान दिलां. म्हज्या जिणयेचे कांटे खुंटे, म्हज्या काळजाची कोडसाण हांव तुका भेटयतां. तुज्या मोवाळ मायपासी नांवा देखीत तूं म्हाका मोगान आदारसून सुदारसून व्हर. हांवें व्हडा पातयेन तुजे कडेन मागलेलो उपकार म्हाका जोड दी. अशें आमच्या समिया जेजूचें महिमेवंत नांव तुजे मजतीन अदीक आनी अदीक परगटलेलें जावं. आमेन. भाग्यवंत जूद ता देवाक उले, कश्ट अडचणेंत आनी निराशेंत आसलेल्यांक जेजू मुखार बाळादीक शाराती जावन आसच्या भाग्यवंत जुता देवा, आम्हा पासून दिसू लागे विनंती कर. आमच्या बाप साहेबाक बिसाहेबाक आनी हेर फुडाऱ्यांक जेजून कृपा आनी मजत दिवन सांबाळचे खातीर आम्हा पासून दिसू लागे विनंती कर. संवसाराचो उजवाड जावन आसच्या जेजूचे शुभ वार्ता समेस मनशांक पावोवंक जेजून आपल्या शेतांत वावराड्यांक धाडचे खातीर आम्हा पासून दिसू लागे विनंती कर. जेजू बऱ्या गोवळ्यान समेस्त लोकांक आपल्या पवित्र आत्म्याच्या कृपेन खऱ्या प्राचिताक आनी शांती समाधानाक हाडचे खातीर आम्हा पासून दिसू लागे विनंती कर. भाग्यवंत कुटुंबान जियेल्या समया जेजून आपली आमची कुटुंबां मोगाची बिडारां करचे खातीर आम्हा पासून दिसू लागे विनंती कर. सल्लेला समेस्त भावार्थ्यांक आनी बऱ्या मनाच्या मनशांक जेजून सासणीक शांती आनी निरंतर उजवाड लाभोवच्या खातीर आम्हा पासून दिसू लागे विनंती आमी कर. समेस्तांनी जेजूच्या बळादी कृपे वरवीं देवसराच्या ताळण्यांचेर संवसाराच्या बुलोवण्याचेर आनी कुडीच्या अकराम ओडण्याचेर जैत वरच्या फसत आम्हा पासून दिसू लागे विनंती कर. प्रार्थुया.
महिमे बंधुता आनी रक्षाक्षा भाग्यवन ज्योता देवा तुवें जेजूचो मोग जायत्यांक वांटलाय तोच मोग आमच्या काळजांनी तूं सडय पातकाचे आनी स्वार्थाचे वाटो सांडून माया मोगाचे रस्ते धरून आमकां बोळ आनी घटाय दी कश्टां अडकळी मदें निराशेंत आनी बेजारायेन तुजी कुमक आमकां सदांच मेळोवन दी अशें ह्या जिणयेच्या पैणां शामितायेन सोमकोन सर्गी देवाक बापाक पुताक आनी पवित्र आत्म्याक निरंतर आराधन करूंक आमी पावशें कर क्रिस्त आमच्या समिया वरवीं आमेन. अर्गांची माळा सर्गींच्या बापा जेजू क्रिस्त थंय आमकां नव्यान जनीत करून नव्या जिविताची कृपा आमकां दिल्ल्याक बापा बगेन तद्दा मरिफात आमी तुका अर्गां दिता. सर्गींच्या बापा तुज्या पवित्र सभेन तूं बऱ्या गवळ्याच्या सत्नेन आमकां सांबाळलेल्याक बापा बगेन तद्दा मरिफात आमी तुका अर्गां दिता. बापा ह्या नव्यानाच्या कुटुंबाक भाग्यवंत देवाच्या मजतीन तुवें येदोळूस केल्ल्या आनी मुखार करूंक खुशी वेल्ल्या उपकारां पासत बापा बगेन तद्दा मरिफात आमी तुका अर्गां दिता. बापा तुवें तुजे थंय पातयेतल्यांक सुखान आसतना कुमो केल्ल्याक आनी कश्टां निराशेन सांबाळून धरलेल्याक बापा बगेन तद्दा मरिफात आमी तुका अर्गां दिता. बापा तुवें तुज्या दैवीक मोगान आमकां पातकातां सुटका दिल्ल्याक दुबाव वेळी मतीक उसवाड दिल्ल्याक आनी खंती दुखींनी आमकां बुजावण दिल्ल्याक बापा बगेन तद्दा मरिफात आमी तुका अर्गां दिता. बापा तुजे एकल्यास जनीत पुता जेजूचे नांवी तुवें देंवसराक थरथरायिल्ल्याक आनी बिजूड काळजाच्यांक पवित्र आत्म्यान दिवच्या घटायेन भरिल्ल्याक बापा बगेन तद्दा मरिफात आमी तुका अर्गां दिता. ह्या पोणतलार सांजुताच्या भक्तिकाचे मागणें आयकून तांची बेजाराय पयस केल्ल्या पासत बापा बगेन तद्दा मरिफात आमी तुका ह्या अर्गां बागेवन दिता. जाग्यार सांजुदा मुखांत जायतीं अजापां केल्ल्या पासत बापा बगेन तद्दा मरिफात आमी तुका अर्गां सांजुताच्या दिता. मजतीन ह्या पोणतळार सबार प्रगतीची कामां जारी केल्ल्या पासत बापा बगेन तद्दा मरिफात आमी तुका अर्गां सांजुदा दिता. मुखांत आमी मागिल्लें सर तुज्या खुशे प्रमाणे वेळा काळा तेकीत आमकां फोव केल्ल्या खातीर बापा बगेन तद्दा मरिफात आमी तुका अर्गां दिता. तशेंच हांगासर जायत्या जाणांनी तांकां जाल्लें बरेंपण आमकां सांगून धाडलां या आमकां बरोवन धाडलां ती आतां वाचून सांगता. स्कॅन रिपोर्ट नॉर्मल आयिल्ल्याक नवें घर फावो केल्ल्याक मागुल्लो उपकार मेळिल्ल्या पासत 7 जाणांनी ब्लड रिपोर्ट नॉर्मल आयिल्ल्या पासत 2 बरें काम फावो जाल्ल्या खातीर 9 जाणांनी बरी भलायकी फावो केल्ल्या पासत 8 जाणांनी बरी सैरीक फावो जाल्ल्याक 3 तशेंच बोरवेल करता आसतना बरें उदक मेळिल्ल्या पासत 12 जाणांनी तशेंच उक्ती बांय करता आसतना सयत वेळार बरी जर मेळिल्ल्या पासत बांयचें काम बऱ्या तरान जाल्ल्या पासत घराचें कामय अखेर जावन आयिल्ल्या पासत तशेंच बरी सैरीक जावन बरें काजाराची तयारी आनी जावन ह्या दिसांनी काजाराचें कार्य जावचें आसा ताका सगळी तयारी जाल्ल्या पासत आनी सबार उपकार मेळिल्ल्या पासत आमी देवाक अर्घ आनी होगलाप दिया. अर्घ आनी होगलाप तुका सर्गींच्या बापा अर्घ आनी होगलाप तुका समिया जेजू अर्घ आनी होगलाप तुका पवित्र आत्म्या तुका पवित्र आत्म्या. समियान शिकयल्लें मागणें म्हणून देवाक आमी अर्घ आनी होगलाप दिवया. आमच्या बापा सर्गींच्या तुजें नांव पवित्र जावं तुजें राज आमकां येवं तुजी खुशी सर्गार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपडटो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचे सुकलेल्यांक बक्षिता तशी आमची पातकां बोगोस आनी आमकां ताळमेन पडोवंक दिवनाका पूण वायटांतलें आमकां निवार. मोगाळ भाव भयणीनो आमच्या पिडेस्त भावना पासत आमी देवा लागीं विस्वासान मागया. सर्वेस्परा आमकां वायटांतली आनी अनवरांतले निवार आयक आमचें प्रार्थना येसुम्या. सर्वेस्परा पिडेस्तले आमच्या भावा भयणीचे कश्ट हळू कर. आयक आमचें प्रार्थना येसुम्या. सर्वेस्परा पिडेस्तांची सेवा करच्या समर्पीत जाल्या दाक्तेरांक नर्सांक आनी सेवकांक तूं पाव. आयक आमचें प्रार्थना येसुम्या. सर्वेस्परा सक्कड पिडेस्तांक ताळण्या आनी पातकांतली तूं निवार. आयक आमचें प्रार्थना येसुम्या. सर्वेस्परा तुज्या मणयाऱ्यांनी हात दवरच्या पिडेस्तांत जिविताची भरती बरी भलायकी आनी कुडी आत्म्याची घटाय दी. आयक आमचें प्रार्थना येसुम्या. सर्गींचे बापा आयच्या दिसा आमी आयकली आमच्या भावा भयणीची सर त्या सवां जारी कर सांजुदाच्या भक्तिकांच्या जिणयेंत ताणें आशिल्लो संतोष आनी समाधान फावो कर म्हण मागता हांव. आयक आमचें प्रार्थना येसुम्या. सर्गींचे बापा आमच्या लागीं प्रत्येक मागणी विचारलेल्यांची त्या सवां आमी तुका समर्पण दिता. तुजी खुशी वय तर ती सर त्या सवां तूं जारी कर म्हणून आमी मागता. आयक आमचें प्रार्थना येसुम्या. मोगाळा बापा गांवांत तशें परगांवांत फावो तें काम नासतना कश्टांच्या सर तुज्या भुरग्यांची काकूत कर तांकां बऱ्यांतलें बरें काम आनी आर्थीक अभिवृद्धी फावो कर म्हण आमी मागता. आयक आमचें प्रार्थना येसुम्या. दयाळ बापा फावो ती जिणये सांगातीन वा सांगाती मेळनासतना कश्टांच्या सर आमच्या भावां आनी भयणीचेर तुजी दयाळ दिश्ट घाल तांकां बरी जिणी ताची सांगाती ह्या सांगाती मेळोन
बरें कुटुंबां जिवीत जिवचें देणें फावो कर म्हण आमी मागता. आयक आमची प्रार्थना येसुम्या. सर्वेस्परा भुरग्यांचे देणें आशेतल्या सर कासारी जोड्यांची तूं बिरमत पाव. तांच्या कासारी जिवितांत मोगाचें फळ भुरग्यांचें देणें तांकां फावो कर म्हणून तांचो संतोश सडय म्हणून आमी मागता. आयक आमची प्रार्थना येसुम्या. मरिये पिडेस्तांचे भलायके तुजी भुरगीं तुजी मजत मागतात आमची मागणी आयक. नामान रणये काकुतीचे मये नामान आमच्या जिवाक अमृतानी भरोशा तुका आमी उलो मारता. आमी परदेशी येवेचीं बाळकां ह्या दुखाच्या पणत आसता आस्कार उस्कार सण मागीर तुका उदान करता. तर तूं आमचे शेके ते तुजे काकुळचे दोळे आमचेर परती आनी ह्या परदेशा उपरांत तुजे कुस्तें सुदैवी फळ जेजूक आमकां दाखय. हे दयाळी हे मोगाळी हे दुलबी ओंकारी मरिये पिडेस्तां बसत मागणें आतां होगळाप. महिमा तुका सोर पोतेदरा देवा बापा कित्याक तुवें तुज्या एकल्याच पुता जेजू क्रिस्ता आमकां सुटका सोडवण दिवच्याक धाडलोय. महिमा तुका जेजू क्रिस्ता बापाच्या एकल्याच पुता कित्याक तूं आमचे अस्कत मनशा सैम घेवचे तितलो लांबीक जालोय आनी सर आमची पिडा गूण करून तुवें कशी वेली. महिमा तुका देवा पवित्र आत्म्या आमच्या बुजवणदारा कित्याक तूं आमच्यो सर पिडा शिडा तुज्या बळादीक पतवेन गूण करताय. दयाळ बापा आत्म्याच्या संकस्तान निमतीच्या वाकुडीच्या पिडेनी कश्टोंच्या तुज्या साकरा आनी साकरणीचे दयाळ दीस घाल. तुवें रसल्यांक तांकां नवो जीव दिवन जिवा बरीत कर. अशें पातकांतली नितळ जावन पिडे शिडेंतली गूण जावन बेगीन सुत आनी भलायकी जोडच्याक क्रिस्तांच्या सुम्या वरवीं. समयाचे नावे आमचो आधार ताणे रचला सर्ग आनी संसार. सर्वेस्पर तुमचे सवे आसो तुमचे सवे आसो. प्रार्थूया. दयाळ सोम्या भावार्थांच्या बुजवणदारा तुजी मीत मेर नातलेली दयाळाय आमी मागता. पिडे शिडेन कश्टोंच्या तुज्या भुरग्यांक तांच्या राखण बड्यो सदांच शांती समाधानेन सांबाळून दीत. एकामेकाक कसलीच सूख समजणी आनी मानाभेद आसल्या तो पयस करून एकामेका काळजांत तान भोगसून जियोंक तांकां तूं आधार दी. आपल्या कश्टा वरवीं सुदारून ती तुजे दयेन तांकां आपूण बरीं जाल्या हांव म्हणून भोगोवन दी. दयाळ सोमी सदांच तूं तांच्या संगाता रावून तांची आदली बरी भलायकी तांकां पाठी दी आनी ती तुज्या पवित्र सभेन सदांच तुका अर्गां दिवन दीत. जो जियेता आनी रासवड चलयताय सासनाच्या सासना. सर्वेस्पर देव बाप तुमकां आशिर्वाद दिवं. आपल्या मुखामळाचो प्रकाश तुमचेर फांकोवन तो तुमकां मायपासान आनी काकुतीन वागूं. दुलभयेन तो तुमचेर आपली नदर घालूं आनी तुमकां आपली शांती फावो करूं. देवाचो एकलो सुपूत जेजू क्रिस्त बापाच्या उजव्या वैभवान बसला आनी आपल्या बसवणे प्रमाणे सासरा पर्यंत आमच्या सांगाता तो आसा. तो तुमचे सवे रावून तुमचें संरक्षण करूं. तुमच्या मुखल्यान वचो आनी तुमकां वाट दाखोवं आनी तुमच्या फाटल्यान रावो आनी तुमचें संरक्षण करूं. देवा पवित्र आत्म्यान जेजूच्या शिसांक उजवाडान भरलें. तोच तुमचें तें आसचें हर एक वायट भस्मन उडोवं आनी तुमची जिणी आपल्या प्रकाशान परजळीत करूं. आनी सर पदवेदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आपलो आशिर्वाद घालूं. आतां आमी आराधनाचें गीत गावचें आनी सोमिया जेजूक पोपय सक्रामेंतांत स्वागत करचें. ಸಿಂಹಾಸನ ಭೂಮಿ ನಿನ್ನ ಪಾದದ ಪೀಠ ಭಾನು ನಿನ್ನ ಸಿಂಹಾಸನ ಭೂಮಿ ನಿನ್ನ ಪಾದದ ಪೀಠ ನರರಕ್ಷೆಗೆ ನರನಾದೆಯ ನರರಕ್ಷೆಗೆ ನರನಾದೆಯ
ಯಾದೆಯ ನನ್ನೊಡು ಬಂದು ವಾಸ ಮಾಡಲು ರೊಟ್ಟಿಯಾದೆಯ ನನ್ನೊಡು ಬಂದು ವಾಸ ಮಾಡಲು ರೊಟ್ಟಿಯಾದೆಯ ಆರಾಧನೆ ನನ್ನ ಯೇಸುವಿಗೆ ಆರಾಧನೆ ನನ್ನ ದೇವನಿಗೆ ಆರಾಧನೆ ನನ್ನ ಯೇಸುವಿಗೆ ಆರಾಧನೆ ನನ್ನ ದೇವನಿಗೆ ಮನ್ನ ತಿಂದ ಪೂರ್ವಜರಂದು ಮರಣ ಕಂಡರು ನಿನ್ನ ದೇಹ ಭುಜಿಸಿದ ನಾವು ಸ್ವರ್ಗ ಕಾಣುವೆವು ಮನ್ನ ತಿಂದ ಪೂರ್ವಜರಂದು ಮರಣ ಕಂಡರು ನಿನ್ನ ದೇಹ ಭುಜಿಸಿದ ನಾವು ಸ್ವರ್ಗ ಕಾಣುವೆವು ನಿನ್ನ ರಕ್ತವೇ ನನ್ನ ಪಾಪವ ತೊಳೆದು ಹಾಕಿದೆ ನಿನ್ನ ರಕ್ತವೇ ನನ್ನ ಪಾಪವ ತೊಳೆದು ಹಾಕಿದೆ ನಿನ್ನ ಪ್ರೇಮವೇ ನನ್ನ ಬಾಳಿಗೆ ಮುಕ್ತಿ ತಂದಿದೆ ನಿನ್ನ ಪ್ರೇಮವೇ ನನ್ನ ಬಾಳಿಗೆ ಮುಕ್ತಿ ತಂದಿದೆ ಆರಾಧನೆ ನನ್ನ ಯೇಸುವಿಗೆ ಆರಾಧನೆ ನನ್ನ ದೇವನಿಗೆ ಆರಾಧನೆ ನನ್ನ ಯೇಸುವಿಗೆ ಆರಾಧನೆ ನನ್ನ ದೇವನಿಗೆ ರೋಗವನೀಗಲು ನನ್ನಲ್ಲಿ ಬಂದ ಸೌಖ್ಯದಾಯಕನೇ ಶಾಂತಿಯ ನೀಡಲು ನನ್ನಲ್ಲಿ ಬಂದ ಶಾಂತಿ ಪ್ರವಾಯಕನೇ ರೋಗವನೀಗಲು ನನ್ನಲ್ಲಿ ಬಂದ ಸೌಖ್ಯದಾಯಕನೇ ಶಾಂತಿಯ ನೀಡಲು ನನ್ನಲ್ಲಿ ಬಂದ ಶಾಂತಿ ಪ್ರವಾಯಕನೇ ಶೋಧನೆ ಗೆಲ್ಲಲು ಬಲ ನೀಡ ಬಂದ ಮರಣ ಗೆದ್ದವನೇ ಶೋಧನೆ ಗೆಲ್ಲಲು ಬಲ ನೀಡ ಬಂದ ಮರಣ ಗೆದ್ದವನೇ ಜಯವನ್ನು ನೀಡಲು ನನ್ನಲ್ಲಿ ಬಂದ ಕರುಣಾ ಸಾಗರವೇ ಜಯವನ್ನು ನೀಡಲು ನನ್ನೊಡು ಬಂದ ಕರುಣಾ ಸಾಗರವೇ ಆರಾಧನೆ ನನ್ನ ಯೇಸುವಿಗೆ ಆರಾಧನೆ ನನ್ನ ದೇವನಿಗೆ ಆರಾಧನೆ ನನ್ನ ಯೇಸುವಿಗೆ ಆರಾಧನೆ ನನ್ನ ದೇವನಿಗೆ ಅಲ್ಲೇಲುಯಾ ಅಲ್ಲೆ ಅಲ್ಲೇಲುಯಾ ಅಲ್ಲೇಲುಯಾ ಅಲ್ಲೆ ಅಲ್ಲೇಲುಯಾ ಅಲ್ಲೇಲುಯಾ ಅಲ್ಲೆ ಅಲ್ಲೇಲುಯಾ ಅಲ್ಲೇಲುಯಾ ಅಲ್ಲೆ ಅಲ್ಲೇಲುಯಾ कीर्तन 147 Psalm 147 या किर्तनाच्या उतरा मुखांतर समयाची स्तुती करया आणि ताची पदवी आमी वाखणया Psalm 147 147 म्हजे उपरांत सांगा हालेलुया सर्वेस्पराची स्तुती कर हालेलुया सर्वेस्पराची स्तुती कर आमच्या देवाक किर्तना गावचें आमच्या देवाक किर्तना गावचें कितलें बरें कितलें बरें ताची स्तुती करचें ताची स्तुती करचें कितलें सोबीत कितलें सोबीत
सर्वेस्पर जेरुसलेम नव्यान बांदता परस्पर जेरुसलेम नव्यान बांदता इस्रायलच्या निर्वासितांक तो एकठांय करता इस्रायलच्या निर्वासितांक एकठांय करता पापसल्ली काळजां तो बरी करता पापसली काळजां तो बरी करता आनी तांचे घाय तो बांदता म्हणजे गायी तो बांदता समिया जेसू कमिया जेजू म्हजें पापसल्लें काळीज सगळें काळीज तूं बरें करताय बरें करताय म्हाका आंतरीक बरी भलायकी दिताय बरी भलायकी दिताय म्हज्या आवयच्या घरपात हांव आवयच्या घरपांत हांव आज पर्यंत आज पर्यंत म्हज्या काळजा जाल्ले घाय काळ जाल्ले गाय तूं गूण करताय कोण करताय तूं वयजांचो वयस जावन आसाय वयजांचो वय जावन आसा तूं दैवीक वयस जावन आसाय वेगवेगळे जावन आसाय म्हज्या जिवितांत त्या जिवितांत हांवें जायते हांव जायते तिरस्कार अनुभव केल्यात तिरस्कार अनुभव केल्यात बेजाराय अनुभव केला अनुभव केल्या हेरांनी म्हजी खेळकुळां केल्यांत खेळकुलां केल्यांत हेरांनी म्हज्या विशयांत वायट उलयल्यांत वायट उलयल्यांत म्हाका सकला घाला म्हाका सकला घाला म्हाका पयस केला म्हाका पयस केला म्हजे खोडी काडल्यात खोडी काडल्यात म्हाका दुखोवची उतरां उलयल्यांत उतरां उलयल्यांत म्हज्या मोतीक बेजाराय हाडल्या म्हाका निराश केला निराश केला म्हाका देदेस्पर केला स्कोर केला म्हज्या जिवितांत जायते सोलवणी म्हाका मेळ्ळ्यात दुसऱ्यांनी म्हाका मेळ्ळ्या जायते म्हजे दुस्मान जाल्यात दुस्मान जाल्यात जायत्यांनी म्हाका अडकळ घाल्या म्हाका अडकळ घाल्या म्हाका आड पाय दिला आड पाय दिला म्हाका फटयला म्हाका फटयला वायट कामां करूंक वायट कामां करूंक म्हाका प्रचोदन दिला बलिदान दिला वसोंक नजो जाल्ल्या जाल्ल्या वायट जागांक वायट जाग्यांक म्हाका आपोवन वेला आपोवन व्हेला. जे कितें हांवें करूंक नजो कितें करूंक तें नजो. हांवें करीशें केलां कशें केला पळय समिया जेसू समिया जेजू. अंधकारांत हांव सासपाला अंधकारांत हांव सासपाला काळोखाक हांव गेला काळोखांत हांव आज आज तुज्या आमोलीक रक्तान आमोलीक रक्तान तूं म्हाका दोन नितळ करताय नितळ करताय. म्हजीं पातकां बक्षिताय पातकां बक्षिताय. म्हाका आंतरीक बरी भलायकी दिताय बरें कितें जाय म्हाका पुनर्जिवानपणांत पुनर्जीवनपणांत भागीदार करताय भागीदार करताय. तुज्या पुनर्जिवानपणांत पुनर्जीवनपणांत म्हाकाय तूं जिवंत करताय जीवन करताय. पातकाक मरोन मरोन पवित्रपणाक पवित्रपणाक हांवें जियोवच्या खातीर जियोवच्या खातीर खुर्सार खुर्सार तुवें वरयल्या तुवें वरयल्या. त्या आमलीक रक्तांत रक्तांत तूं म्हाका नवें जिवीत दिताय जिवीत दिताय. म्हाका दोन नितळ करताय नितळ करताय. आनी म्हाका गूण करताय गुण करताय. म्हजे सोर पिडा गूण करताय गुण करताय. जे कितें हांव जे मागतां कितें हांव तें मागतां. सगळें तूं म्हाका फोव करताय देखून काळजांत हांव हांव तुका अर्गां आनी होगलाप दितां दोनी हात वयर करून देवाक अर्गां आनी होगलाप दिया हालेलुया 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 अर्गां तुका होगलाप तुका छय छय तुका स्तुती तुका आराधना तुका पदवी तुका महिमा तुका हालेलुया 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 मगाच्यान आमी उबे रावया आनी गावया आमच्या कंत्रांत गीत आमच्या बुकांतलें गीत याची 58 याच 50 पान नंबर 102 सर्वेस्पराची स्तुती करूया महिमेवंताची कृत्यां नियाळया सियोनाच्या निवासियानो बोब मारा कित्याक देव आमच्या मध्ये जिवंत आसा हालेलुया हालेलुया म्हण आमी गावया सर्वेस्पराची स्तुती करूया महिमेवंताची कृत्यां नियाळया सर्वेस्पराची स्तुती करूया महिमेवंताची कृत्यां नियाळया सियोनाच्या निवास्यानो भोव मारा सियोनाच्या निवास्यानो भोव मारा कित्या देव आमचे मोदें जिवंत आसा कित्या देव आमचे मोदें जिवंत आसा हालेलुया हालेलुया सर्वेस्परा स्तुती करा हालेलुया 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 सर्वेस्परा स्तुती करा हालेलुया अडचलांचे कष्ट हाळू करता अडचलांचे धूप पुसून भुजवून दिता कष्ट तेलाचे कष्ट हाळू करता रडतेलांचे धूप पुसून भुजवून दिता भराधीक वाजन आमचे तो वावयता भराधीक वाजन आमचे तो वावयता
Sergi sosunto samkandita, Sergi sosunto samkandita. Alleluia, alleluia. Service for us to tikara, alleluia, alleluia, alleluia. Service for us to tikara, alleluia. आणि की सोडा संतोषान पुन्हा जीवन जेजूचें दर्शन कर ताका काळजान दोन अर्गांनी उगलावया सम्या लागीं उलया सांजू तादेवा लागीं उलया मोरये माया लागीं सांदा भक्तांचो अनुभव करा सुकोणातल्या झरींतले नितळवुदा पियोंक आमकां तो लाभयता सुकोणातल्या झरींतले नितळवुदा पियोंक आमकां तो लाभयता भुकेल्या परजेची भूक थांबयता भुकेल्या परजेची भूक थांबयता सर्गीच्या जेवणान धादोस करता सर्गीच्या जेवणान धादोस करता Alleluia, alleluia. Service for us to tikara, alleluia, 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 hallelujah, 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 hallelujah. आराधना तुका जेजू पदवी तुका जेजू महिमा तुका जेजू हालेलुया 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 हालेलुया. दयाकन बसात म्हाकाचे न्हू पळयत पुस्तक उक्त करा तुमी थंयसर 107 किर्तन काडा Psalm 107 107 किर्तन थंयसर 20वी बोल Psalm 107 verse 20. आपलें उतर धाडून ताणें तांकां बरी केली तांचो जीव नासांतलो ताणें निवारलो. म्हजे उपरांत सांगा आपलें उतर धाडून ताणें तांकां बरी केली तांचो जीव नासांतलो ताणें निवारलो. आनी आतां 20 आनी 8 वोल्ट आपल्या कश्टांत ताणें सर्वेस्पराक उलो मारलो आनी तांच्या आकांतांतलें ताणें तांकां निवारलें. प्रेज द लॉर्ड हालेलुया होसान्ना हालेलुया. मोगाचें नांव आमी पून शेताक येता. पून शेत म्हळ्यार पवित्र शेत. शेत म्हळ्यार एक जागो फिल्ड एक जागो क्षेत्र हो जागो जावन आसा पवित्र क्षेत्र पूर्ण शेत पवित्र भाग्यवन जागो कित्याक हांगासर सांत दूद तात देवाचें पूर्ण शेत आसा पुण्य क्षेत्र आसा पवित्र जागो आसा. हांगासर आयिल्ल्या वेळार आमी सांत दूद तात देवाच्या जिविता विशयान नियाळ करता. कशें तो सुमया जेसूचो मोगा शीज जावन आसलो ताच्या कुटुंबाचो सोयरो सांदो जावन आसलो पुनर्जिवंत जेजूचो ताणें अनुभव केलो तोच पुनर्जिवंत जिवीत जिवंक लागलो सुवार्ता परगट केली आनी मार्तीर मेलो. ह्या विशयांत आमी चड आनी चड नियाळ करता. आनी असल्या पवित्र जाग्याक आयिल्ल्या वेळार आमची पिडा शिडा देव गूण करता. आमचे मदें अजापां करता विजमितां करता जायतीं महत्कार्यां करता. जें कितें आमी मागता तें आमी जोण घेता. देव आमच्या जिवितांत अजापां विजमितां करता आसतना सबार तरान तो आमच्या जिवितांत अजापां विजमितां करता. त्या विशयांत नियाळ करता आसतना म्हज्या नियाळाक आयिल्ले थोडे संगती हांव तुमच्या सांगाता वांटून घेता. पयलें जावन आसा देव मोगाचें न्हू आमकां कुडीची बरी भलायकी दिता. तो अजापां विजमितां महत्कार्यां करता. आमच्या कुडीची पिडा गूण कर. एक व्यक्ती आतां तो श्रीलंकाक आसा तो हांगासर आयिल्लो ताका मुताचे समस्या आसले. मुतांत रगत येतालें. डाक्टरांक ती पिडा मेळटली आनी तांणी स्टंट घालून कितें समस्या आसात पळोवंक प्रयत्न केले. तांणी म्हळें किडनीचे समस्या आसात म्हणून किडनीचे वखद दिलें आनी मुताच्या त्या पायपांत समस्या आसात म्हणून वखद दिलें. जायती चिकित्सा केली
म्हाका जेन्ना गूण जायनातलें तो सयत तो भियेतलो थोडे फावटी मूत ताका कळीत नासल्या बरेंच भायर सरतलें आनी अशें ताका बांदपास जातलें आनी विशेश रगत आयिल्ल्या वेळार ताका विशेश दूख येतलें पूण जेन्ना ताणें देवाक उलो मारलो देवान ताचें मागणें आयकलें आनी देवान ताका व्हडल्या आकांतांतलें निवारलो चड प्रायवंत तो न्ही ताका तरणाटीं भुरगीं आसात देवा कडेन रडोन मागता आसतना देवान ताका अजापांनी गूण केले आनी डाक्टरांनीच म्हळें खंय ताका तूं आतां गूण जालाय तर आमच्या चिकित्से वरवीं न्ही आमकां कसली पिडा म्हणूच सारकी मेळोना पूण देवान तुका गूण केलें प्रेज द लॉर्ड तळये पेटोवन देवाक आमी अर्गान होकलाप प्रेज द लॉर्ड हालेलुया म्हाका जेन्ना देव आमची पिडा गूण करता इसाया प्रवादीच्या बुकांत आमी वाचता 30 आनी 8 वसरांत थंयसर हेजेकिया राय ताका एक केसोडी उदेता कुडींत एक केसोडी उदेता ती फुटता आनी व्हड जाता इन्फेक्शन जाता खंयचेंच वखद दिल्यार ताका गूण जायना आनी तो चिंता आपूण आनी मरतलो म्हणून आनी त्या वेळार देवाचें उतरी ताच्या जिवितांत येता इसाया प्रवादी मुखांत सर्वेस्पर देव हेजेकिया राया लागीं उलयता आनी म्हणटा तुज्या घराची वेवस्था सारकी कर पूट युअर हावज इन ऑर्डर बट फॉर यू वील नॉट लिव यू वील डाय तुज्या घराची वेवस्था सारकी कर कित्याक तूं वाचचो नाय तूं मरतलोय हेजेकिया राय खंतीस जालो बेजारायन भरलो वंडीक पळोवन तो रडोंक लागलो निराश जावन देदेस्पर जावन वय म्हाका जेन्ना थोडे फावटी आमच्या जिवितांत पिडा येता आसतना आमी निराश जाता देदेस्पर जाता मरोंक आमकां मन ना कित्याक आमी पातकी जावन आसा आमकां पातकांचे बक्षणें मेळत की आमकां सर्गींचें राज मेळत की म्हणली एका भिरांतीन आमी आसता मात न्ही थोडे फावटी आमी जाणा बरें कुमसार जाता देवा लागीं आमी येता देवान आमकां बक्षिलां म्हूण जाणा आसल्यार आमच्या मोगाच्या मनशांक सोडून वचोंक आमकां दूख जाता असल्या वेळार हेजेकिया राय रडोन देवा लागीं पातकांचे बक्षणें मागोवन मागता आसतना सर्वेस्पर देव परतून ताचे लागीं उलयता राया कडेन उलयलो इसाया प्रवादी फाटीं गेल्लो पूण देवान ताका म्हळें परतून वचोन म्हज्या पुता हेजेकिया लागीं उलय आनी म्हण तो मरचो ना तो वाचतलो तो फाटीं येता इसाया प्रवादी आनी हेजेकिया रायाक म्हणटा तूं मरचो नाय तूं वाचताय सर्वेस्पर देवान तुजी दया दाखयल्या आनी राय म्हणटा हें म्हाका कशें कडीत जातलें हांव वाचतलो म्हण तेन्ना इसाया प्रवादी ताका म्हणटा आहाबाच्या पावंड्याचेर सूर्यो 10 पावलां फाटीं वेतलो आतां आमच्या हातांत वाचें आसात ह्या वंडीचेर व्हडले वॉल क्लॉक्स आसात पूण त्या काळार हजारो वर्सां पयलें थंयसर वाचनांतलीं ह्या वॉल क्लॉक्स नातले ते कितें करतले सुर्याची सावळी पडचे खातीर एक पावंडो करतलो कशें आमी वाच्याचें डायल आसा त्या रितीन ताका कोंकणींत आमी म्हणटा पावंडो त्या पावंड्याचेर थंयसर पावलां आसतलीं 1 2 3 आमी वरां लेख घाल्ल्या बरी थंयसर पावंडो आसता ह्या इसाया प्रवादी मुखांतर सर्वेस्पर देवान हेजेकिया रायाक म्हळें सूर्यो 10 पावलां फाटीं येतलो म्हाका जेन्ना सूर्य घेतालो मुखार वयता म्हणजे आमकां सांज जावन येता आमकां परतून सांज सकाळींक वेळ फाटीं वचना पूण देवान असो एक अजाप विजमीत केलें हेजेकिया रायाच्या जिवितांत आहाबाच्या पावंडाचेर 10 पावलां सूर्य फाटीं गेलो म्हणजे अस्तंतूंक सूर्य बुडोवंक फॉर द सनसेट देर वॉज ए डिले ते व्हरतें अजाप मोगाचें सर्वेस्पर देव ताचे मोग करतल्यांक व्हरतें अजापां विजमितां करता आनी तेन्ना आमी म्हाका उडास येयलो देव आमकां बरें करता आसतना प्राकृतीक नियमा विरोध सयत देव आमकां आमच्या जिवितांत बरें करता सोमी जेजू ह्या संवसारांत आसतना आमी पळयता सोमी जेजू उदकाचेर चल्लो हे एक अजाप उदकाचेर कोणी बुडतात या उपेतात कोण चलोवंक शकनात सोमी जेजू उदकाचेर सयत चल्लो कोणी म्हाका न्हू मेल्ले जीव जायना मरोन 4 दीस जाले लाजाराक जेजून ताका मेल्ल्यान तो जिवंत उठयलो प्रकृतीच्या नियमाचे संपूर्ण तरान विरोध जावन आसा ते मरोन कुसली कूड परतून जीव जायना लाजार मेल्ल्यांतलो जिवंत केलो जेजून नायन गांवांत त्या विधवीचो पूत मेल्लो जेजून ताचो हात धरलो आनी उठयलो तो उठलो जायराची धूव मरोन पवली जेजून ताचे हात धरून उठयले आनी म्हळें ताबिता कुमी म्हणजे ल्हान भुरग्या तूं उठ म्हणटा आसतना मेल्लें भुरगें जिवन जावन उठलें जेजून उरतें आजापां विधमितां केली पळय वाऱ्या वादळाक ताणें फरमायलें वारें वादळ आयकलें म्हाका जेन्ना वारें वादळ मनशान सांगल्या बरी आयकना पावस मनशान सांगल्या बरी आयकना पूण जेजून त्या उसांबळ दर्याक फरमायता आसतना दर्या सयत शांत जालो
तिसरें अजाप आमी पळयता समिया जेसून करची जावन आसात संवसारांत अभिवृद्धी समृद्धी ग्रेसकाय दिवची. पेद्रू कडेन सरकाराचो तिरवो बरोवंक ताचे कडेन कांय नासलें. समिया जेजून म्हळें वस गरी घाल. त्या गरयेन मेळटली एक मासली, त्या मासलीचें तोंड उक्तें कर, ताचे भितर भांगाराचें नाणें. पेद्रून तशेंच केलें आनी ताका भांगाराचें नाणें मेळ्ळें, तिरवो भरलो आनी ताका जाय तितले पयशे सयत उरले तांच्या गरजांक. समिया जेजून शिमाव पेद्रूक आनी ताच्या सांगात्या म्हळें सगळी रात तुमी मासली बागल्या कांयच पडोना न्ही, आतां तुमच्या उजव्या जाळ उडया. आनी उजव्या जाळ उडयत आसतना तांचें जाळ पिंता पर्यंत मासली मेळ्ळी. समिया जेजून आशिर्वाद घालता आसतना कितले जाणांक बरें काम मेळ्ळां, नवें काम मेळटा. चिंतिनातलें काम मेळ्ळें फादर म्हणून कितले जाण साक्षीतात. प्रमोशन मेळ्ळें फादर म्हणून. जायनातलेंच त्या गांवा वचोंक विजाच मेळनातली, म्हाका विजा मेळ्ळी म्हणून. रीण आसलें ह्या कोवीड-19 लॉकडावना वेळार बिझनेस बंद पडोवन जायतें रीण जाल्लें फादर. पूण समिया जेजूनचो आशिर्वाद घालो. खंय तान पयशे आयले हांव नेणा, पुरा रीण फारीक केलें आनी आतां बिझनेसान परतून लाभ जावन आसा. समी जेजू आशिर्वाद घालतना अभिवृद्धी समृद्धी ग्रेसकाय सवलत्यो, हे घर जागो, घरा भोंवतणी जाग्या भोंवतणी फागोर, उदकाची बांय काडटा आसतना बरें उदक, वनस्पती माड माडयो या कितें बेळें करता आसतना जाय तितलें बेळें. भुरग्यांनी शिकता आसतना भुरग्यांनी परिक्षा शिकोवंक जाणवाय बुदवंतकाय उगडास शकत. ह्या दिसांनी सबार भुरग्यांनी म्हळें, ह्या आवय बापायनी म्हळें त्या भुरग्यां विशयान फादर शिकच नासलो भुरगो. मागणें केल्या उपरांत वांजेलजार केल्या उपरांत पवित्र पुस्तक वाचून सुरू केल्या उपरांत भुरग्यां जाणवाय उरली बरी जाल्या की फेल जावनचो भुरगो आतां 98% मार्क्स काडून पास जाला. ताळयो भेटोवन देवा घर गाणी होकला पिया. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. हे मोगाच्यान 3 तरांची अजापां वेदमेतां अद्भुतां देवान आमच्या जिवितांत करची तुमच्या मुखार दवरली. हे कुडीची बरी भलायकी. दुसरें प्रकृतीक नियमा विरोध सयत देवान आमकां बरेंपण करचें. आनी तिसरें जावन आसा आमच्या जिवितांत ग्रेसकाय समृद्धी सगळ्यो सवलत्यो. पूण ही तिनूय तरांची आशिर्वादां बेसांवां देवान आमकां फावो करची. त्या कारणा खातीर आमचे ती आध्यात्मीक बदलावणी आसी. ह्या हप्त्यांत आमी पुनर्जिवनपणाचे फेस्त आचरता जाल्यार आमी हर एकल्यांनी पुनर्जीवन जाय जाय, रुपांतर जाय जाय, बदला जाय म्हणून समी जेजू आशेता. मार्काच्या वांजेलांत 5व्या वर्सांत पयल्या वळीर तावन आमी वचता थंयसर 20वी वळ पर्यंत समी जेजू देंवसार लागलेले एकल्याक बरें करता. त्या देंवसार लागलेलो व्यक्ती समाधीन जियेतलो. आपणाकच तो मान काण घेतलो. आंगार वस्तूर घालनासतना विणगोस भोंवतलो आनी हेरांक तो उपादर करतलो. देंवसार लागलेले, सैतान लागलेले, दुश्ट शक्तीच्या प्रभावाखाल आसलेले व्यक्ती कशे आसतात ते कितें करतात आमी नेणो, आमी बरेंकर जाणो. व्याभिचार, अनिश्कळपण, पसडेपण तांच्या जिवितांत आसता. सोरो पिवन आपलें जिवीत पाड करतात. विणगेपण आसता तांकां लज मर्याद म्हणली कांयच आसना. हेरांक उपाद करतात, हेरांचें जिवीत पाड करून पळयतात, हेरांच्या गुस्तार जियेतात, हेरांचे पयशे लुटतात, सोरतात, मोस करतात, दोगो दितात. आपणाचेच नश्ट करून घेतात, बिडी वण, सिगरेट वण आनी नाका जाल्यार संगतींनी मेतर जातात. काजारी दादल्यां सांगता, काजारी स्त्रियां सांगता, ल्हान भुरग्यां सांगता, या हेरां सांगता. वायट करण्यांत बसडेपणांत आपलें जिवीत देसवाड करता. शिकप सारकें शिकनात, व्यापार वैभट सारको करिनात, शेताभाटांत बरें बेळें करिनात, आळसाय तांच्या जिवितांत येता. 7 महापतकां तांचे तीं आसतात मात न्ही, ताच्या सांगता दैश्य दुश्ट आत्मे तांकां दोसतात. पूण जेजू ताच्या जिवितांत येता आसतना त्या व्यक्ती थंय आसलो दुश्ट आत्मे, ते अशुद्ध आत्मे समी जेजूकच म्हणटात, तूं आमच्या कित्याक कोपरेक आयलाय? नाजरेचो जेजू आमचे तावन तूं पयस वच, आमचो वेळ आणखी येवना. म्हाका न्हू देंवसार सैतान लुसिफर आनी ताचे अशुद्ध आत्मे मनशा थंय येता आसतना त्या मनशाक नाश करूंकच पळयतात. इतलें नाश करून पळयतात, तांचें जिवीत देंवसाराचेंच जिवीत जाता, ह्या दुकरां बरी आसलें जिवीत जाता. आमी उपरांत पळयता जेजून ताचे थंय आसल्या दुश्ट आत्म्या भायर धाडिल्ल्या वेळार थंयसर गुड्यार आसले लगभग 2000 दुकोर गुड्यार तावन सकलात धांवून वचून त्या तळ्यांत बुडोवन, सरोवरांत बुडोवन नाश जाता. म्हणजे मनशाचें जिवीत कितलें एक कनिश्ट या हळशीक मेळ्ळें उबिराचें या केदाचें मातयेचें जिवीत जावी येतकी म्हण आमकां समजता. 2000 दुकरांत आसले, दुकरांच्या जिविता वरी आसले, खोटें जिवीत एका मनशाचें जावन आसलें.
आमचे ते देवसाराचो सैतानाचो प्रभाव आयिल्ल्या वेळार कितले खोटे वडण्यो खोटे आलोचने खोटे पळोवचें खोटें आयकोवचें तें नाका जाल्लें चिंचें नाका जाल्ले संबंद नाका जाल्ले वायट प्रवृत्ती आमचे तें आसूंक साध्य आसा. जेजू ताच्या जिवितांत येता आसतना जेजू म्हणटा ह्या मनशा थंय असल्या अशुद्ध आत्म्यानो भायर सरा. जेजून हुकूम घाली फरमायलें मात न्ही त्या अशुद्ध आत्म्याक जेजून बांदलें बांदचें खोडो घालतात म्हणटा पळय खोडो घाल्ल्या बरी बांदून तांकां भायर धांवडयलें फरमायलें आदेश दिलो. सोम्या जेजू थंय हांवें तुवें नवें जिवीत जिवचें म्हळ्यार आमचे थंय असल्या अशुद्ध आत्म्याक सोम्या जेजूच्या नांवान हांवें आनी तुवें हुकूम घाली जाय फरमाय जाय. जर तर एक पेटो हांगासर आयलो तुमी मोगान ताका सांगल्या पेट्या वस पेट्या म्हळ्यार वेता गी मागीर येता लागीं फाटल्यान शिमटी हालोवन त्या पेट्यान वसा जाल्यार कितें करी जाय भायर सर पेट्या म्हणून जोर करी जाय थोड्या फाटी खोट मारी जाय नाजाल्यार बेतकाडेन मारी जाय. देंवसार सैतान वायट संवयो तुजे थंय म्हजे थंय आसा जाल्यार आमी हुकूम घाल भायर धांवडय जाय. जेजूच्या खुर्साच्या पांयान दाड तांकां बांदी जाय तांकां खोडो घाली जाय. जेजूच्या आमोलेक रक्ता थंय आमी नितळ जाय जाय पवित्र जाय जाय शुद्ध जाय जाय. जेजून ताचे थंय असल्या देंवसारान धांवडयल्या उपरांत तो सगळो नितळ जावन पवित्र जावन थंयसर तो बसलो. ताणें वस्त्रां घाली त्या थोड्या वस्त्रां घालना न्हांवन नालो तो आमी न्हांवची गरज आसा नवी वस्त्रां घाली आनी मात न्ही तो म्हणटा सोम्या लागीं सोम्या म्हाकाय तुजे सांगाता पाटलाव करी जाय. 15व्या बळीर आनी 20व्या बळीर आमी वचता. जेजू कितें म्हणटा ना तूं पयलीं तुज्या घरा वच आनी देवान केल्लें बरेंपण सगळां तूं सांग. म्हाका न्हू आमी आमच्या पयलीं घरा वचून घर नितळ करी जाय. म्हणजे थोड्यांचें घर नितळ ना काळीज मन नितळ जाता आमी बरें घुमसार जाल्यार पुण्यक्षेत्र आयल्यार पूण घरा गेल्या उपरांत आमी वापरचे मोबायल फोन उडासरा. तुजे मोबायल फोन तातूंत कितें बरें नाका जाल्लें पळयताय गी नाका जाल्ले संबंद आसात गी नाका जाल्ले SMS आसात गी नाका जाल्ले संगती त्या इंस्टाग्रामार जावं आनी कितें आसा तुजे मोबायल वॉट्सॅप आनी वेबसायट आंतरजाळाचेर कितें तूं पळयताय तें नितळ करून घे. तुजो कंप्युटर नितळ करून घे. तुजें बायक खंय पुरो व्हरताय तुजें कार खंय पुरो व्हरताय कोणा लागीं सगळ्यां कडेन तूं फोनार उलयताय कोणा कडेन सगळ्यां कडेन तूं खबरो करताय कोणाचे तूं खोडी काडटाय नाका जाल्ले संगती तांची हेरांची पातकां उलयताय. हे सगळे संगती नितळ जायचे. खंयच्या कुडान तुज्या घरांत तूं पातक करताय खंयच्या वस्तूंनी तूं पातक करताय खंयच्या कोणशांनी तूं पातक करताय सगळें नितळ जायचे आनी तुवें सुवार्ता प्रकटणार जायची. जेजून मागदलाच्या मरयेक म्हणे वस पुनर्जिवान जेजूचो अनुभव जाला तूं हेरांक तो वांट. आमी तो अनुभव वांटी जाय. हांवें एक नवो व्यक्ती जाय जाय म्हज्या भोंवतणी आशिल्ल्यांनी म्हज्या कुटुंबाच्यांनी नवो व्यक्ती जावंक हांवें हर तरान प्रयत्न करी जाय आनी पुनर्जिवान जालो जेजू ताच्या कृपेन तुमकां हें फावो करून दी. आमेन. आनी हांव अखेर करतां रोमाकारां बरलें पत्र 8वा वसर 11वी वळ रोमन्स चॅप्टर 8 वर्स 11 सांत पावल मुखांत देवाचें उतर म्हणटा सोम्या जेजू क्रिस्ताक पुनर्जिवान केल्लो देवाचो आत्मो तुमचे थंय जियेता वय जाल्यार सोम्या जेजू क्रिस्ताक पुनर्जिवान केल्लो तस्सो सर्गेचो देव बाप सोम्या जेजू क्रिस्ताक पुनर्जिवान केल्ल्या त्याच पवित्र आत्म्या उदेशी तुमच्योय विनाशी कुडी नव्या जिवान भरतलो. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. बोपय सक्रामेंताचेर दीस गेला मोगाचें नांव म्हज्या उपरांत तुमी सांगा सोम्या जेजू क्रिस्ताक पुनर्जिवान केल्लो देवाचो आत्मो तुमचे थंय जियेता वय जाल्यार सोम्या जेजू क्रिस्ताक पुनर्जिवान केल्लो सर्गीचो देव बाप त्याच आत्म्या उदेशी तुमच्यो विनाशी कुडी नव्या जिवान भरतलो. आपा बापा सोम्या जेजूक तुवें पुनर्जिवान केलोय त्याच आत्म्या उदेशी म्हजी विनाशी कूड म्हजी पातकाची कूड नव्या जिवान भर ती अविनाशी कर पवित्र आत्म्याच्या अभिषेकान तूं कुरपेस्त कर. आमेन आमेन आमेन. म्हाका आमी उबे रावया आनी आतां आमी मागया सोम्या जेजू लागीं जेजू म्हजेर आशिर्वाद कर. जेजू म्हाका बरें कर. जेजू म्हाका तूं तेलाय. आतां हांव येवन आत्मशणयतां. तुमी गावयां तें गीत आमच्या कांताराच्या बुकान तुजे थंय आसा वाडची जर सोम्या तुजे थंय आसा जिवीत तुजे थंय आसा दया माया सोम्या तुजे थंय आसा काकूत. तुका वंदितां तुका हर्शितां तुका वर्णितां तुजो मोग करतां. I14 ऑन पेज नंबर 117 कांतार नंबर I14 पान नंबर 117.
तुझे थंय आसा वळची झर सोम्या तुझे थंय आसा जिवी तुझे थंय आसा दया माया सोम्या तुझे थंय आसा काकू तुझे थंय आसा वळची झर सोम्या तुझे थंय आसा जिवी तुझे थंय आसा दया माया सोम्या तुझे थंय आसा काकू तुका वंदिता तुका हर्षिता तुका वर्णिता तुझो मोग करता तुका वंदिता तुका हर्षिता तुका वर्णिता तुझो मोग करता तुझे थंय आसा सस्नीक जिवी सोम्या तुझे थंय आसा जिवी तुझे थंय आसा विशेष सोम्या तुझे थंय आसा समाधान तुका वंदिता तुका हर्षिता तुका वर्णिता तुझो मोग करता तुका वंदिता तुका हर्षिता तुका वर्णिता तुझो मोग करता. मोगाच्या नातां आमी मुखार येवया. याजक तुमचेर पवित्र तेलान लायतात आनी तुमच्या माथ्यार हात दवरून मागता. स्वामी जेजूस तुमकां तेल लायता आनी तुमच्या माथ्यार हात दवरून मागता आसतना आमी आमचे ती आसते सर अशुद्ध आत्मे भायर वचोन दी म्हणून जेजू लागीं आमी मागया आनी पवित्र आत्म्याचो अभिशेक आमकां मेळच्या खातीर आमी मागया. सर्गीच्या राजाच्या कुरपे जरी देवोण ये वेगीस तू मोगा जरी सर्गीच्या राजाच्या कुरपे जरी देवोण ये वेगीस तू मोगा जरी सताच्या आत्म्या सतमा काशिक सताच्या आत्म्या सतमा काशिक नीतीच्या सूर्या उजवाडपाक नीतीच्या सूर्या उजवाडपाक सर्गीच्या राजाच्या कुरपे जरी देवोण ये वेगीस तू मोगा जरी सर्गीच्या राजाच्या कुरपे जरी देवोण ये वेगीस तू मोगा जरी दिवच्या आत्म्या भय मुझे धावडा धय दिवच्या आत्म्या भय मुझे धावडा बुजोच्या आत्म्या खंत मोजी निवराय बुजोच्या आत्म्या खंत मोजी निवराय सर्गीच्या राजाच्या कुरपे जरी देवोण ये वेगीस तू मोगा जरी सर्गीच्या राजाच्या कुरपे जरी देवोण ये वेगीस तू मोगा जरी देवाचे रूप जाल्ल्या दैवीक आत्म्या देवा
दैविक आत्म्या सर्गीच्या राजाची वाट माका दाखय सर्गीच्या राजाची वाट माका दाखय सर्गीच्या राजाच्या कृपे जरी देवोन ये वेगीस तू मोगा जरी सर्गीच्या राजाच्या कृपे जरी देवोन ये वेगीस तू मोगा जरी सताच्या आत्म्या सतमा काशिक सताच्या आत्म्या सतमा काशिक नीतीच्या सूर्या उजवाड पाक नीतीच्या सूर्या उजवाड पाक सर्गीच्या राजाच्या कृपे जरी देवोन ये वेगीस तू मोगा जरी सर्गीच्या राजाच्या कृपे जरी देवोन ये वेगीस तू मोगा जरी सर्गीच्या राजाच्या कृपे जरी हल्लेलू हल्लेलुया हल्लेलू हल्लेलू हल्लेलुया हल्लेलू हल्लेलू हल्लेलुया हालेलुया 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 ये पवित्र आत्म्या देवानी पूजाच्या रूपात जीवे रूपार देवानी सांजुतात देवाचे जीवन अभिषेक केल्यावर आम्हा समेत अभिषेक करिये पवित्र आत्म्यानो व्यक्ती आमका पुनर्जीवन व्यक्ती आमका हरी एक वाईट भस्म नोडे ये पवित्र आत्म्या अशुद्ध आत्म्या फरमा ये पवित्र आत्म्या थावणे पवित्र आत्म्या आमच्या जीवितातले हरी एक वाईटाची घोटेपणाची दुष्ट सगत पाताळाची सगत कसलेच माठ मंत्राची सगत हरी एक बंब्यापासून मूर्तीपासूनची सगत हरी एक जादू मंत्र जातका वास्तुशिल्पान किती असा सगळे जन्मागुंडाली पळांची वाईटाची घोडेपणी सगळं जेसू कसं माहिती भस्म कबर करून जेसू हरी एक शराब कांडोळे हरी एक मातकाची शिक्षा आमच्या दान पैस कर तुझ्या आशीर्वादान जीवित आमच्या नांदन कर तुझ्या मागा आनंद सरे हालेलुया 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 आम्ही निंबीर पडया तकली बागावान बोपय सक्रांतात नमन करूया आणि ह्या देवाड्या सक्रामेंता म्हणले गीत गावया ये देवाडा सक्रामेंता साष्टांग नमन करूया पूर्वेल्या त्या रूपा बोला नव्यो रीती आदया सोलवून वेचास्कत विषा भावार्थाचे बोर दिव्या जशे बापा तशे सुता उल्हासानी स्तुती जा पदवी महिमा ससना ससा एका स्थाळ्यान हर्षिता तुका दोगांच्या स्मिता समसमी नाभरता प्रार्थूया ये देवा या विचित्र सक्रामेंता काल तुझ्या कष्टांचो उगडास तुवें आमकां सोडलाय तुझ्या सोडवणेचो फळ सदांच आमचे ते आमी भोगा सारको तुझ्या कुडीच्या आनी रक्ताच्या पवित्र मिस्तेरांक आमी मान करूंक आमकां दयेन फावो कर जो जियेत आनी रासवड चलयताय सासनाच्या सासना
अर्गां दिव्या आम्ही अर्गां दिव्या ताच्या नावाची स्तुती करूया ताका नावाडून महिमा दिव्या ताचे समोर आम्ही सरपडूया अर्गां दिव्या आम्ही अर्गां दिव्या ताच्या नावाची स्तुती करूया ताका नावाडून महिमा दिव्या ताचे समोर आम्ही सरपडूया Alleluia, alle, alleluia, alleluia, alle, alleluia, alleluia, alle, alleluia, alleluia, alle, alleluia. Mogar puta sove, aukar mori, ashivadi amka. Bagaimana kusake kurwe niramgam cewa आमच्या आसमानातले बापाचे पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावे आमेन. मोगच्छनो तुम्ही जाणांत सांजुदाच्या पुणतळ भू पवित्र तळ तुमची ते सवांग तुमची विनवण्यो सगळ्यो तुम्ही घेवन हांगासर येतात वा वॉट्सॅप मुखांतर मेला मुखांतर धाडतात आनी आमी तुमचे खातीर निरंतर मागता कोरोनाच्या आकांताच्या काळात तावन येदोळ पर्यंत निरंतर आमी तुमचे खातीर मागोन आसा आनी खंडी जायते बरेपण तुमकां फोव जालां ह्या बरेपण स्वरूपकार जावन ह्या पुणतळ सुमोग करूंक तुमकां उलो दिता ह्या पुणतळार जायती प्रगतीची कामां जावची आसात तांकां तुमचो भरपूर सहकार आमी आशयता फुल्ली फुलाची पाकळी दिवन आमकां कुमक करा म्हूण विनंती करता आमची इस्कला सुवावर जावंक आसा ह्या पुणतळाचे मेंटेनन्स आसा हे सगळे तुमच्या उदारमनाचे कुमकेन मात्र आमकां साध्य जाता देखून फुल्ली फुलाची पाकळी दिवन आमकां कुमक करूंक तुमचे लागीं विनंती करता हांगासर डिस्प्ले केल्ले अकावंट नंबर आसा ताचेर तुमी तुमची मोगाची काणीक धाडून दिवयेत हांगासर म्हजे नंबर आसा ह्या नंबराचेर तुमी म्हाका फोन करन तसो विवार तुमी जोडून घेवयेत तुमकां सुमेस्तांक देव बरें करूं म्हणटा देवाची भरपूर आशिर्वादां मागता आमी सदांच तुमचे खातीर मागता तुमी आमचे खातीर म्हाका विनंती करता तुमकां देव बरें करूं.